विधान सौम्या तुझी हांव स्तुती करता सौम्या तुका हांव महिमा दिता आबा बापा Alleluia hatoban Alleluia 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 Sakna म्हणूया Alleluia 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 आमची सभा संदी अर्गां तुका सर्गींच्या बापा अर्गां तुका हो दीस तुवें आमकां पाव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या ह्या दिसा तुवें म्हाका ह्या मंदिरांत हाडल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या तुज्या मोगान तूं म्हाका राखल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या तुज्या पुता जेसूक आमकां सोडून करूंक धाडिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या मोरयेक आमची मायेकर तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या आमकां हो बरो दीस दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका ती सर्गींच्या पवित्र मंदिर आमकां पाव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या तुज्या हजारपणांत रावूंक आमकां आपोवणी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर्गींच्या अर्गां तुका सर्गींच्या बापा अर्गां तुका सर्गींच्या सौम्या तुका हांव होगळा दिता सौम्या तुका हांव वंदन करता सौम्या तुका हांव नमन करता सौम्या जेसू सांगाता सौम्या तुका हांव ओगुळाप दिता सौम्या तुजी हांव वंदन करता सौम्या तुका हांव नमन करता सौम्या जेसू हात उबारून हालेलुया म्हणया हालेलुया 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 सगळं म्हणया हालेलुया 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 अर्गां तुका सम्या जेसू सकण म्हणया अर्गां तुका सम्यांच्या जिविताचो उडो सावन म्हाका तूं पावस जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सम्यांच्या हांव वाट म्हणल्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या हांव सत म्हणल्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या म्हज्या कुटुंबांत रावच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या म्हज्या वावरांत रावच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या म्हज्या भुरग्यांक बरी देख दिवच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या म्हज्या भुरग्यांक जाणवाय दिवच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या आमचे थंय सदां स्वस्ती करच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या म्हज्या पैनांत म्हज्या वावरांत म्हज्या सांगात दिवच्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या आमच्या हर एका जिवितांत विश्वासपणी रावूंक आमकां आदार दिवच्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या दादल्या स्त्रियेक एकवट करच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या म्हज्या जिविताचें दार जावन आसच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या संपूर्ण कयेची वाट जावन आसच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या संवसाराचो उसवार जावन म्हज्या जिविताचो उसवार जाल्ल्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या देवसारा दावडयल्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या सैतानाच्या कामाक आड करूंक आमकां आपोवणी दिल्ल्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या बरें आदारतना आमकां सही दिवच्या सम्या जेसू अर्गां तुका सम्यांच्या आमी पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया आनी म्हणया सौम्या तुका हांव जय जय म्हणटा सौम्या तुका होसाना गायता सौम्या तुका नमस्कार करता पवित्र हांव जय जय म्हणटा सौम्या तुका होसाना गायता सौम्या तुका नमस्कार करता पवित्र हालेलुया 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 हालेलुया
할렐루야 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 손 또 선물이야 할렐루야 सकना सो हालेलुया बड़ा तड़ियान हालेलुया 할렐루야 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 आमची सब अर्गांत का पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या जीविताचे देणे दिल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या सतत वार्ता केल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र बरे आणि वाईटाची बुद्ध दिल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र सनवायेचे देणे दिल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद दिल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र कुरपेची सर आमच्या कुडींत वाळोवच्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या जिविताच्या वाट समकतना तुझ्या फळांनी भरल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्याने आमकां नेटोवन ही पवित्र सभा उबारूंक सहाय्य केल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र उच्चाच्या जिबे मुखांतर पेंतेकोस्त दिसा फकडांक तुवें उदार केल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र आत्म्या जेजू थंय आयल्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का पवित्र बापाच्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का सद शिकोवच्या पवित्र आत्म्या अर्गांत का प्रेज पवित्र लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सकळा म्हणया प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव पयल्यान पयलें देव बरो दीस मागतां तुमचें काम कुशीक दवरून ह्या पूण शेताक तुमी आयल्यात हो अर्द दीस जेजू संगे कोर्सोंक ताचें उतर आयकोंक आनी ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव करूंक तूं आमच्या सांगाता आसा आमच्या जिविताच्या पयणांत आमच्या बराबर सरता म्हणलो अनुभव करूंक तुमी हांगासर आयल्यात वो वेळ तुमी जेजूक दिला पूण जेजू कोणाचोय ऋणकारी जायना तो आमी ताका दिल्ल्याच्या की 100 वंटांनी आमकां पाटीन दिता हेंच जावन आसा आमचें मागणें तुमी हांगासर आयिल्ल्याक जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सानांक शांती दिवन दी समाधान दिवन दी बरी भलायकी दिवन दी तुमकां हेंच जावन आसा आमचें मागणें तुमकां हांव आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवान स्वागत म्हणटा दुसऱ्यान हांव स्वागत म्हणटा आमचे फादराक फादर रिचर्ड क्वॉड्रस तुमी ताका वळखतात यूट्यूबाचेर जायते फावटी तुमी पळयलां तांचे शर्माव तुमी आयकल्यात तुमी वळखतात हांवें सांगाचें म्हणना पयसतान हांगासर ते आयल्यात कोडयाळ तावन आयल्यात ही आमची अर्दे दिसाची रेतीर सोलोन व्हरूंक तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा तशेंच Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्या बाबेने बाप पर सुदीस तुमकां मागता प्रत्येक तरान माना ती बाप बॅप्टिस्मेने सांगा आमकां व्हरतो स्वागत दिल्ल्याक आमी आभारी जावन आसा आनी आयचो दीस देवा सांगाता आमी करसीत आसतना देवाक अर्कां दिव्या हो दीस आमकां दिल्या खातीर देवाचो उपकार बावड्या कित्याक ताणें जायती अजापां केल्यात विचित्रां केल्यात आमकां सांगात हाडलां आनी आयच्या दिसा आमी हांगा सांगात आयल्या तर हाका कारण एकच देवाचो तो मोग सदांच तो मोग बगूंक आमकां तो पाव करून दी एक घडीभर देवाचें उतर आयकोंक आमी उबी रावया मोगाच्यान समजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हांव करीत कॉल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून पळ दिनातलो हर एक पांटो तो कातोन घालता आनी पळ दिता तो हर एक पांटो चड पळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण भेंडटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपा ते दळूच भेंडोवन नितळ केल्ल्या पांट्या पर्यंत जाल्यात तुमी म्हजे थंय एक कोटन रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक कोटन रावतलो जसो एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त. एक घडी भर आमी दोळे धांपया. मागीर आमी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी सर्व बसत देवाचे वरती आदार आमी मागया पावसा खातीर. जायते जाणां राखोन आसा त्या पावसा खातीर. आज म्हाका न्हू ह्या रेत्री वेळार आराधना वेळार आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान तुमची विनवणी जावन दी त्या पावसा खातीर. कार्यक्रम आसात वय पूण जायत्या लोकांक पावसाची गरज आसा. ह्या देखून सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा हांगा जमले आमी सगळीं चड आनी चड मापान तुजो मोग करूंक बेसाडटा. तुज्या वर्त्या मोगान बरोवंक आमी बेसाडटा. तुज्या वर्त्या दायेन काकुतीन आमकां तुवें पोसलां आनी रचलाय. आनी अशें आसता हर एका भुरग्याक कितें तें गरजेचें तें तूं जाणाय. आमी मागच्या आदींच तें तूं आमकां दिताय. पयलें सदां देवाचें राज आनी करादाची खुशी हर सगळें हांव तुमकां दितलो म्हळ्यार वर्त्या त्या उतरांत आमकां तूं बळवंत करताय, बलिश्ट करताय, आमकां तूं नेटयताय, आमकां वर्त्या त्या मोगाच्या वाटेंत चलयताय. आज प्रत्येक तर हांगा आयल्यार एका भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक जायत्या वर्त्या मापान तूं मागून तांकां जाय जाल्यार बरेंपण तूं दी. जेजू मोगळा बापा ह्या भुरग्यांचेर तुजी मोळाची दिश्ट घाल. कशें जाग्गे वा वयर तुवें दिश्ट घालता आसतना ताचे तें हर एक वायट निकळोन पडोन बरेपणांत ताचें कुटुंब सलवार जाल्लें गी. तशें आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबान सलवार जावच्याक आमकां जाय जाल्यार सर बरेंपण दी. दोनी आमचे हात वयर करया मोगाचेनो आनी आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू म्हजें तें आनी हांव तुजें तें आनी म्हाका ना कांय उणें. पयलें तें जेजू घेवया. थोडे फावटी आमी ह्या क्रेक म्हणच्या हें गीत आज पयलें आमी गावया. आनी जेजू आमच्या सांगात आसतना संतोशान उल्हासान उडोन नाचोन म्हणल्यार बरी आज ह्या रेतेरीच्या दिसा आमी देवाक लागीं सरया आनी देव आमकां लागीं सरतालो. आनी अशें लागीं सरता आसतना एकच आमकां पुरो मोगाच्या भावान आनी भयणीन चड आमी विचारची गरज ना. देवाचो मोग तो मोग आसल्यार दुसरें आमकां कितेंच गरज ना म्हण म्हाका बगता. कित्याक देव आमचो मोग करता. चड आनी चड मोग केल्ल्या देखून ताणें ताचें जीवत आमच्या खातीर दिला. आनी आज एक घडये आमच्या मेटांक तो मेट दिवन चलता जाल्यार जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे विणे. जेजू म्हजें थंय जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले गुण जीव दिलोलो. मोग तुजो पुरो भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो मोगल सातेडो आसो ससा पासो तुरो. पानसंको 75 परत प्रेमण्या. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टे गो छेदेलोलो. मोग तुजो पुरो भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो
मोगल सांपेरो आसो ससान पासो पुरो जिसमु सोराय आणि तोस मुझें दायस आणि म्हाका ना काय होणे जिज मुझें खान आणि तोस मुझें त्राण जियेना हांव ताचे विने जेसू मुसोराय आणि तोस मुझें दायस आणि म्हाका नाकायुणे जेसू मुझें खान आणि तोस मुझें त्राण जियेना हांव ताचे विने जिसु मोसोराय आणि तोस मुझें दाय आणि म्हाका नाकायुणे जिसु मुझें खान आणि तोस मुझें त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट गोंचे मोग तुजो पुरो भोय आकाशो सोम्या भोय आकाशो मोगल पेटोन आसो ससान पासो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट गोंचे देलोलो मोग तुजो पुरो भोय आकाशो सोम्या भोय आकाशो मोगल पेटोन आसो ससान पासो दुरो ससान पासो दुरो ससान पासो दुरो हालेलुया 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 सगळ्यांक आमकां मोतींत एका तरेची बोगणां आसात आनी आज आमी हांगा आयल्या तर ताका एक उद्देश आसा आमचें तें कितें म्हणून बरेंपण जाय जाय आमकां समाधान जाय जाय जायत्या वर्त्या मोगान आमी बरो जाय आनी आमच्या जिवान आपुरबायेचें जाय जाय हाचो एकच उद्देश आमी संतोशान आसा जाय म्हण टू बी हॅपी कितल्या जाणांक संतोशान आसा जाय म्हण बघता हात उखला बळ्या यस थोड्यांक डबल संतोश जायचे म्हण बघला कित्याक डबल हात उखल्ल्यात थोड्यांनी एक थोडे ताळयो दिया बळ्या सगळ्यांक बोवा परबायतारान मगाचे ना कित्याक आमी हर एकल्यानी संतोशान आसा जाय आनी संतोशान आसोंक आमी सड्ड पेसाडी जाय म्हणना खंय खंय वचचें म्हणना आमी आमच्या जिवनांत तृप्ती संतोष समाधान शांती सदांच बघून जिवन बरें करूंक जाता मगाचे न्हू त्या देखून आज हांव चड जावन प्रॅक्टिकल उलयतलो तुमचे कडेन कशें आमी संतोशान आसोंक जाता कशें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडीत जाय आनी कशें आमी तीर सरळ जावन जियेत आसतना कालतें जिवन जियेत आसतना जेजू आमकां भोव लागशिल्लो जातालो आनी जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आसतना कितेंच उणें आमकां आसना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमी बरे हात उखलतात प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना कित्याक म्हळ्यार कालच पडटा जावन आयलो मात्र पडटा ते रेतेर करता आसतना एक लोक एक हात उखलता पळय ते पळोवन जिते एक सोबाय आनी तुमी हांगा भोव आपुरबायताना हात उखलतात
आणि हाचे संकेत कितें म्हळ्यार आमी काळजां मनांत हाडून देवाची स्तुती करचें, देवाक आर्गां दिवचें, देवाचो उपकार बावडचें, देवाक महिमा पाठोवची हें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना आवाज पावना बारी उणो जाला भियेतात की नोळे खंय उबोन वतात म्हणून नोळे घालून नान्या हांगा कांय जायना. इल्लो ताळो घट्ट करत जाय म्हाका जेन्ना कित्याक म्हळ्यार आमी काळजाच्या गुणायतावन जेजू गुलाम मारचो. हर एक आमचे उले जावन आसात जेजू गुलाम मारतना काळजाच्या गुणायतावन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आर्गां जेजो, होगळाप जेजो, वंदन जेजो, महिमा जेजो, प्रणाम जेजो, मान जेजो, दिनवास जेजो, जय जय जेजो, होसाना जेजो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उलयलें समजता गे, क्लियर आसा गे, जोर जाता गे, इल्लें पाटी वचचें गे. ओके, जोर जाल्यार सांगा जायते. मागीर घरा सांगा नाका पात्रांव एकलो उलयलो कानाचे केप्पेत गेले म्हणजे कान असो काणपो बसला म्हण सांगा नाका ते. ओके, म्हाका जेन्ना सगळ्यांक आमगे खुशी आसा आमी संतोशान जियेजाय. आनी द अल्टिमेट गोल ऑफ एवरी ह्युमन बीइंग, हर एका मनशाचे अंतिम उद्देश जावन आसा टू बी हॅपी. सगळ्यांनी आज पेसाडचें जाल्यार खंयचेंय करचें जाल्यार आमी संतोशान आसा जाय म्हूण. पूण ह्या दिसांनी आमी पळोवंक गेल्यार संतोश इल्लो इल्लो मायाक जाता. थोडा वेळ आसता मागीर तो मायाक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना ह्या संवसारच्या लौकीक वस्तू फाटल्यान गेल्यार आमकां बापाचो मोग करूंक जावचो ना म्हणून पयलें जुआंवचें पत्र आमकां सांगता. कोणा कडेन बायबल आसल्यार काडा मोगाचें न्हू. पयलें जुआंवचें पत्र 2 अध्याय 15, 16, 17वी वळ. ह्या 3 वळी आपुरबायतरान आमकां कितें सांगतात म्हणून आमी पळोवया. पयलें जुआंवचें पत्र 2 अध्याय 15, 16, 17वी वळ कितें सांगता पळया. कोणा कडेन आसल्यार वाचा. हां, व्हेरी गुड. ह्या संवसाराक आनी आसल्या वस्तूंक तुमी भुलानाकात. कित्याक जो कोण संवसाराचो मोग करता ताच्या थंय बापाचो मोग ना. हांव सांगना, समजू हांव आमच्या पवित्र बायबलान सांगता जो कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताच्या थंय बापाचो मोग ना. केन्ना बापाचो मोग ना तेन्ना आमी यथेश्ट पळ दिवंक शकना म्हणून आमी जुआंवच्या वांजेलांतलें वाचप 15 अध्याय 1 ते 7व्या वळेंत वाचलें तुमी आयकल्लें जावन आसा. आनी हातूंत आमकां सांगलें इतलेंच, तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. तुमी म्हजे शिवाय कितेंच करूंक शकचे नात. म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकचे ना. मुखार वाच बाय. संवसारांतले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पकड दावलात, हे सगळें बापात हांव नाय. मागार संवसारांत हांव आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां खाल बाळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताच्या थंय बापाचो मोग आसूंक जायना, आसूंक जायना. त्या देखून हांवें म्हळें आमचो संतोश तात्कालीक थोड्या वेळाचो मात्र. ह्या वस्तूंच्या फाटल्यान गेल्यार, दोळ्यांच्या पुसलोवण्या फाटल्यान गेल्यार, आमच्या लौकीक पकड दौलते फाटल्यान आमी गेल्या जाल्यार थोड्या वेळाक आमच्या थंय संतोश आसता. उपरांत तो संतोश नापैस जाता. कित्याक
आशेक मीत ना, आशेक घड ना, त्या देखून आमी म्हणटा वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ते सॅटिस्फायड करूंक आमचे तावन जायना. त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजे थंय एक जावन रावा, म्हजे थंय एक जावन रावा. आनी म्हजे थंय एक जावन रावल्यार तुमी यथेश्ट बळ दितल्यात म्हळ्यार खरोच संतोष तुमचो जातालो. आनी त्या देखून संतोष कितल्या जाणांक जाय म्हणटाना आमी हर एकल्यानी हात उखल्ले. कित्याक संतोष आमकां जाय, समाधानान जियोंक जाय, एकामेका सांगात आसतना आमचें जिवन अपुरबायेचें जावंक जाय. मस्त जाणां आमी सांगता. आनी तसलें जिवन जियोंक जेजू आज आमकां आपयता. आनी हें जिवन जियोंक कितें करी जाय म्हणल्या विशयांत हांव तुमचे कडेन उलयतलो. आनी देवाच्या उतरां मारिपाक आमी कशें वच जाय म्हणून देव आमकां सांगता तें आमी पळोवया. आनी एक सवाल आसा म्हजें, तुमी जावप दिवची नाका, हात उखल्ल्यार पुरो. हांगा आसल्या पैकी तुमी आयिल्ल्या पैकी कितल्या जाणांक राग येवना येदोळ ल्हानतावन येदोळ पर्यंत ती हात उखला. राग येनातली. कितल्या जाणांक राग येवना हात उखला. प्रायज दिवया तुमकां एक. बरो आपुरबायचो दैवीक गुजरे तिरे मंदिराचे विनवणेचो बूक म्हजे कडेन आसा. हांव तुमकां वेताना प्रायज दिवन वेतालो. कितल्या जाणांक राग येवना ताणें हात उखल्स. ल्हानतावन अजून पर्यंत कितल्या जाणांक राग आयला ती हात उखला म्हळ्यार. रायट, बरें, ओके. आतां आनी एक सवाल, ताका प्रायज ना. राग बरो ये जाय, आमच्या जिवनात दिलो राग आसा जाय आनी वो आसल्यार बरें म्हणलें हात उखला म्हळ्यार. राग ये जाय बरो आयल्यार बरो. या बरी मेजॉरिटी आसा म्हाका. म्हजें सांगाता हांव विन जालो आनी तो आतां 2 ताळयो दियात. ओके, भोव आपुरबाय. राग ये जाय म्हूण सांगची थोडी जाणां आसा. राग येवं नजो म्हणची कितलीं जाणां हात उखला म्हळ्यार. राग येवं नजो म्हणलें उखला कांय बेनाका, परीक्षा ना हांगा, कावंट करिनात आमी. रायट, तुमकां 1-2 ताळयो दिवया. ओके. आतां राग ये जाय गी येवं नजो गी म्हूण आमी डिसायड करचें नाका. सान पावल डिसायड करता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 26 आणि 27 वोल्ड. द लेटर टू द एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 26 आणि 27. पळया कितें म्हणटा म्हणलें सान पावल आमकां कशें म्हणटा तें आमी आयकुया. वाचताय बाय. हां, बरें घेवन आयका. तुमकां राग येवचो आसा. पळया सान पावलो राग येवन गी येवन नजो गी म्हण काय आमकां तुमकां राग येवन दी म्हणना, येवन नजो म्हणना. तुमकां राग येवचो आसा. रागान तुमकां पातकाक वडचें नाका. ताचो अर्थ इतलोच, राग येवं दी पूण पातकाक कारण ना जावं दी. पळया पातकाक कारण ना जावं दी. मुखार वाच बाये. तुमी सगळो दीस रागार रावचे नाका म्हणटा. तुमी सगळो दीस रागार रावचे नाका. इल्लो राग येवन बरो. राग कित्याक बरो म्हणे मागीर सांगता. तो कित्याक बऱ्या आदारान आमी उपयोग करयत म्हणे हांव तुमकां सांगून दिता. पूण राग सगळो दीस रागार तुमी बसचे नाका. कित्याक सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. सगळो बस बाय बस. सगळो दीस तुमी रागारीत रावल्यात तर सैतानाक तुमी इडे दितल्यात. त्या खातीर सान पावल म्हणटा तुमकां राग येवचो आसा पूण पातकाक कारण तो ना जावं दे. तुमी सगळो दीस रागार बसचे नाका. तुमचो राग कितले बेगी तुमी नीव रायतात तितलें बरें तुमकां म्हणटा सान पावल. कितले बेगी तुमकां निवरोंक जाता तितलें बरें म्हणटा तो. त्या देखून राग आयल्यारी तो राग बेगीनच निवरोंक कळत जाय. पयले पेद्रूचें पत्र 5 अध्याय 8 आणि 9 वळ आमी चिक्के उपरांत आयकुया. राग येवं दी पातकाक कारण ना जावं दी. ताचो अर्थ इतलेंच हांवें तुमकां सांगलें, आमचो राग बेगीन निवराय जाय. जायते जाणांक आमकां राग येवं नजो म्हण आसा. तुमी इतल्या जाणांनी हात वयर घालो न्हय. जायते कडेन आमच्या पडटात रेते रे जाळा विचारतना
कोणी हात वयर घाला राग बरो गे म्हणटाना ताणी म्हणजे राग बरो न्हय राग पाड राग वायट राग आल्यार आमकां बरें जावंक जायना कित्याक बरें जावंक जायना गे म्हळ्यार आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमचो राग बऱ्या तरान निवरायना वी डोंट एक्सप्रेस अवर एंगर कन्स्ट्रक्टिवली अँड पॉझिटिवली ताका म्हणटा धनात्मक तरान आमचो राग निवराय जाय पाद्रा म्हणटा राग येवं दी म्हण आतां घरा वचून आज झगडा नाकात मागीर तूं म्हणून खंयच्या पाद्राबान राग येवं दी म्हण सांगलें राग ये जय राग आयल्यार आमच्या मुखामळे इल्लें सोबीत दिसता नातल्या ती दोवी काता आबळे ताचे थंय तामसाण येना म्हणटात त्या खातीर इल्लो राग येवं दी बरें सोबीत दिसतात आमी इंडियन्स मस्त बरें म्हणटात कित्याक म्हळ्यार आमकां चड राग गोरे तितले बरे दिसनान खंय कित्याक म्हळ्यार तांकां राग येनातल्या देखून तांच्या मुखामळ इल्लें ब्रावनीश दिसना आमकां राग आयल्यार पळय कशें धवे मुखामळ आल्यार गडये भितर तामशें जाता पळय तामसाण भरता म्हणटा पळय ताका थोडे म्हणटात कल एक तामसाण भरल्या ह्या रागांत म्हणटात कित्याक राग येता आसतना एकच ताणें तें ब्लड तकले गेल्या देखून सगळे आमचे तामसाण पूण राग तो निवरोंक कळ्ळो जाल्यार जातीतले ओगी निवरलो जाल्यार राग बऱ्याक पडटा म्हाका कितले कडेन राग बऱ्याक पडला गोताय म्हाका आणकी उडास येता साम पावलून म्हणलें तुमचो राग दीस बुडच्या म्हणसर उरचो नाका म्हणटा आसतना आमी घरांत ल्हान आसतना तुमकां कळयत आसा हेणेंचे आमकां सगळ्यांक कळे आसात चड जावन मोगरीं आसात आमकां 50 झाडां आसलीं आमी ल्हान आसतना आमकां तातूंत आमचे दिसपडतो ग्रास वेतालो आनी अशें आसता म्हाका एक सवय आहली सकाळीं उठलें धांवून वचून फुलां झाडां पळोवची बरें कळे आयल्यार पळय म्हाका इतली खुशी मायलाक घेवन हांवें सांगचें माय आज बरीं फुलां जाल्यान गे आमकां बारीक खुशी गे माय म्हणचें आहलें हांव त्या हांव मागीर तिसऱ्यांत आलो आमकां वंदने क्लासी जावन कळ्ळें काण बांदूंक शिकयल्लें मायन आनी अशें आसता म्हजी भयण आसलें म्हजी व्हडली भयण आसलें ताका बारी राग चड फुलां जाल्यार ताका बारी राग जेवतना चड जायचें पूण फुलां काण बांदतना कश्ट जातात इल्लीं जाल्यार पुरो म्हण ताच्यान म्हजें कितें म्हळ्यार फुलां मस्त जाय जाय काण बांदी जाय आनी जेवतना आमगेले चड जाय जाय पयशे मेळटात अशें मेळ्ळें बरें न्हय म्हण म्हजें एक मायंड आनी केदाळे म्हणचें हाका एका फुलां चड जायचें खंय आनी तें बारी हुशार आमी उठच्या पयलें रप्प उठोन एक रावंड मारून येतालें फुलां झाडांक केदाळा चड कळे दिसतात पळय त्या फुलां झाडांनी त्या दीस ते कशें म्हणी करन हांव आनी म्हजो धाकटो भाव आसले दोगांकी आमकां फुलां तेकांकी आमकां फुलां काडूंक आसलीं हे आमचे कडेन सकाळीं फुलां झाडां वेच्या पयलें काले म्हणी करून झगडटाले एक तिंगी करताले ते तिंगी करून आमचे कडेन झगडटाले झगडले उपरांत फुलां झाडांक येनासले एका कोणशा वचून बसताले आमकां कांय कळनासलें आमी ल्हानशें पळयता झाडां माय कडेन विचारचें माय काल जालें ताका माय म्हणटाली ताचें पुगलां म्हळ्यार पीठ पुगलां म्हण न्ही आतां तुमी चिंतूंक पुरो पुगलां म्हळ्यार कालें पुगलां काय पुगलां म्हळ्यार राग येता राग आयला म्हण अर्थ ताका आमी म्हणचें माय तें राग आयला कित्याक तशें बसलां म्हळ्यार ताका काम करूं नाका जालें त्या देखून ते चड फुलां काडटना पाट इल्ली भागोवचें पडटा पळय दुकान उरता पळय ताका ते ओगेच बसताले मागीर आमी म्हणटाले माय आनी कितें थंय बसलां ताका आमचे माय म्हणटाली ताच्या मुस्करार इल्लें भात उडया लायो जातात पळया म्हणटाली राग आयल्यार भात उडयल्यार लायो जातात खंय आमकां कोंब्याक दवरिल्लें भात आसलें सुमारपटी हांवें ताच्या मुस्करार उडयल्लें आसा वचून म्हण तें कांय म्हणनासलें राग आलो न्ही मागीर ही रागार आनी चिक्के कोणशा वताले मागीर लायो जायनातले मागीर आमी म्हळ्यार माय लायो जायनात लायो जाताले मागीर म्हणटाली माय आमची इल्ली कुशालयान बऱ्या तरा आमचे कडेन स्पंदन करताली 12 वरां जाता आमचो काट्यागार येतालो फुलां व्हरतालो तो हेन्री म्हणलो आनी तो गेल्ल्या उपरांत आचे पुगुल्लें पुरा देंवतालें माय आतां समज जाला न्ही तें 12 वरांचे काट्याक फुलां गेली न्ही पुता ताचे उपरांत तसो राग निवरता म्हणटाली पळया केदाळा म्हणसर 12 वरां म्हणसर मात्र म्हज्या भयणीचो राग 12 वरां म्हणसर मात मागीर आमकां कित्याक ताका राग ना म्हळ्यार आमची माय इमिडियटली सज्जिके करताली ताकेलो पोव घालताली कालयताली आनी आमकां दिताली आनी च्या कर दिताली कित्याक भुरग्यांनी काम केलां म्हणून आमकां हाड दिताली आनी अशें आसता हें अळटार येतालें लागीं 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 त्या दाळा असो राग ना हाका बारी मोग त्या दाळा आमचोय मोग काणाचोय मोग लागीं येताले पूण आमी केदाळे सांगूंक ना माय ताका दिनाका ताणें फुलां काडूनात ताणें फुलां बांदूनात ताणें फुलां चेंडू करूनात म्हूण आमी केदाळे सांगो ना कित्याक भाव
भयणीचो मोग तसो आसलो त्या दळा ताणें काम करनाले व्हडना माय ताका इल्लें दिवया माय एका पिरीन दिल्लें घालताली माय आनी आमी व्हर दितलो आतां काम करनाले व्हडना खावंक काय लायनाय म्हणटाले आमी म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमचो मोग आसलो आतां तें बरोवन आतां स्ट्रिक्ट इतलें तुलें असें तसो जाय कोणें सांगलां बारी सिरियस रावले लक्षण तूं काय व्हडलो डिसिप्लिनरी म्हण चिंती नाका ह्या ट्रिनिटी सेंटर स्कूल आसतना भुरगे सांगता बरो बिंदास आसोन खेळोन आसतना कितलो एक संतोश त्या देखून म्हाका न्हू आमच्या जिवनांत आमी जायते बडी चिंता आमी राग केल्ले लक्षण व्हडली जाता ना राग येवं दी पूण तो बऱ्या तरान निवरून वचों दी नातर कितें जाता त्या खातीर संपेद्रू आमकां सांगता पळया 5 अध्याय 8 आनी 9 वळ कितें सांगता पळय संपेद्रूचे पयलें पात्री जागी जाया जागृत रावा पळया जागी जाया बी अवेक बी अवेअर कित्याक तुमचो वैरी जेवसार गरज घालतल्या सिंहा बरें तुमकां गिळच्या खातीर राखोन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देव बरें करूं वाचल्याक जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी गरज घालतल्या सिंहा बरें तुमकां गिळूंक राखोन आसता कित्याक त्या खातीर सांपावलोन म्हणलें सगळो दीस रागार रावा नाकात तुमचो राग बेगीनच निवरेया ह्या देखून जायते जाणां आमकां एक सवय आसा तो राग भितर दवरनो मागीर कितें जाता भितर तो सिद्धा म्हणटा आमी खतखतो येता थोड्यांक इतलो राग आसता की केदाळा एक पटी द्वेश दिसूंचे म्हूण आसता त्या देखून सांपावल म्हणटा चड वेळ तुजो राग दवरलो जाल्यार तुजो राग द्वेश जातालो द्वेश जावन उपरांत दुस्मानकाय जाताली हगे जाताले झगडे जाताले मोसोर एकामेका पळयल्या जायना त्या देखून आज आमच्या मदें जायते कच्चाटा आमच्या मदें घरांत कोणें उलोवंक ना जायते जाण येतात आमच्या दैवीक गुजारेतेर मंदिराक येवन म्हणटात फादर कितें फादर समाधानच ना फादर आमी एक शब्द उलयल्यार तें 4 शब्द उलयता फादर अशें आमच्या घरांनी आज समाधान ना जावंक कारण आमचो राग नियंत्रण नातलो राग कंट्रोल करूंक नातलो राग तो भितर दवरन सिजन तो राग भायर येतना एकच जणे भायर येता आसतना तो कसो नियंत्रण हाडूचे म्हण कळीत ना त्या देखून कितें करताले पयल्या कोणाक राग आयल्यार कितें करताले केस आनी धरून बुड्ड दिताली केस धरून बुड्डूचे आतां कोणी केस धरून बुड्ड दिना कित्याक म्हळ्यार आजचे चारित्य न्ही माथ्यार पुरा जडल्यात बुड्ड दिल्यार तें मागीर कांय ना तें टाकलो मंडे काडून असो जाय त्या देखून आतां कोणी ते कर जाल्यार थोड्यांनी करच्या राग आयले लक्षण टेबलान हाडोवची थोड्या म्हणजे आय कान कंट्रोल माय एंगर आय गो अँड ब्रेक वॉट एवर इज देर हांव म्हळ्यार तुवें हँड घाल्लें ब्रेक करूंक तुवें हँड घाल्यार कंडिशन तूं ब्रेक करते नाय आनी करतो नाय कित्याक म्हळ्यार ताका कितले पयशे दिले म्हूण तूं कळयता कोणे हँड घाल्ले तूं ब्रेक करता तुज्या रागाक कितें जाता की मगेच्यान आमचो राग आयलो म्हूण आमी त्या रितीर आमी तो काडचो न्हय थोड्यांनी टेबलां पडोवची थोड्यांनी हारसे फुटोवचे थोड्यांनी आयदनां धाडोवची आमच्या घर लागीं शेजारी एक हिंदवांचें घर आसलें जायतीं जाण चेडवां भुरगीं आसलीं बिडये बांदतालीं मागीर हांव येयल्ली पुरपुरी केदाळ्या पुरपुरताली म्हण दिसता सकाळीं कोलो आयदनाचो आवाज आमकां काले म्हण कळीत ना आमी मांय कडेन दिसताची मांय तांगेर कितें बरें आयदनाचो आवाज येता मांय म्हणटाली तांगेर महाभारता रामायणा सुरू जाला महाभारत रामायण म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां सादारण महाभारत रामायण सुरू जाला त्या देखून मगेचे न्हू खरो संतोश जियेचे जाल्यार आमच्या जिवनांत आमी तो राग म्हणला आपणे तो बरो करून उलोवंक कळत जाय आमी आतां कम्युनिटीन 14 जाणां ह्या जागा आसा एक 8 जाण प्रायेचे आनी एक 8 जाण तरणाटे सदान मध्यम प्रायेचे आनी तरणाटे हे 16 जाणां पाद्रबा पैकी कितें जाता गे म्हळ्यार प्रायेचे थोडे बडी कोंगतात एणे म्हणटा ताका बाप बसोन आसतात दुसऱ्यांक कांय करूंक ना
पयल्यान ताणें जायतें केलां ताणें कोंगतना आमी बरें करून आसचें हांगा पळोवन सांगचें प्रेज द लॉर्ड कितें सांगो काय सांगा तुमकां आतां बसून तेंच सांगचें काम न्ही गे म्हणटा आसतना परतून इल्लें सांगतात मागीर आमी म्हणचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या बदला तूं म्हाका घालें बूज सांगोंक आयलाय तूं कोण ते दळा त्या ह्या जागा कितलें दुखतालें कोत्ताय कित्याक गे म्हळ्यार ताणें आमच्या खातीर कितले कश्ट काडल्यात आमचे खातीर कितलें काम केलां ताणें तो तर नटो आसतना आमकां शिकच्या खातीर आमकां जेवच्या खातीर आमकां बरें जिवन दिवच्या खातीर ताणें बरस्त मिनत काडल्या ताका आमी ती मिनत समजून घेवन तेचे कडेन बरें उलयलें जाल्यार ताकाय कितली खुशी जाताली हे म्हजे धाकटे भाव म्हाका कांयच जोर करिनात म्हाका कांय कोंकिनात बऱ्या तरान उलयतात ते वेळा आमच्या मदत इतलो एक बरो संबंद रचता की हांवें लास्ट इयर आमच्या कम्युनिटीन पळयल्लें आसा आमकां जायते कुंभसारांक आपयतात त्या मंगळूर शहरांत जायते इगर्जे आमकां कुंभसारां आपयतात कुंभसाराची लिस्ट गेल्ल्या क्षण एक थोडे फुडें एक कडेन तीन कडेन कुंभसार आसले एकच दीस ती लिस्ट मिनिटा भितर भरताली तर आमचो सुपिरियर म्हणटालो पयलीं आमची लिस्ट बरोवचें जाल्यार कितले कश्ट आसले कोत्ताय हांवें वचून तांच्या कडेन इसारी जालें कुंभसारा वेताय की कुंभसारा वेताय की आतां लिस्ट गेल्ल्या रेडी एकलो ड्रायव्हींग करचो रेडी आनी ताचे सांगत आनी दोग जाण आनी एकलो ड्रायव्हींग करचो आनी एका गाडयेक रेडी अशें खंय म्हणल्यार बरें उडी मारन म्हणल्यार बरें कुंभसारा वेताले ते दळा आमचो सुपिरियर म्हणा लागलो द सिक्रेट ऑफ गुड मिनिस्ट्री इज आवर हॅपिनेस अँड लव आमचो मोग आनी आमचो संतोष आमच्या कम्युनिटीन आमी घरांत बऱ्यान आसल्या जाल्यार आमचे थंय जायतीं कामां करूंक उरपा येता हर एकलोय धांवतालो कितेंय काम जावं रे कितले पयसो जावं कोणाक पिकअप करून सांगल्या बरो इमिडिएटली रेडी म्हाका तें आसा म्हाका हें आसा म्हणून कोणी सांगून हांव तयार आसा म्हणटालो कित्याक म्हळ्यार ताचो एक संबंद आमचे थंय आमी रचून हाडलो काबजीन फ्रादिनी रान्ना फ्रायरींत आमी रचून हाडलो तसो संबंद मोगाचे न्हू आमच्या घरांनी आसा तर कितलें आपुरबाय जाताली हांवें एपटी सांगलां गे ना गे उडा आसता म्हाका पूण तुमकां सांगता आमी चड जाण मसलेचें जेवण जेवचें आनी आमी कितें करता 15 जाण 16 जाण आसल्यार एकल्याक रेफेक्टी घेवंक जायना व्हिलचॅर आसा उरले 15 जाण येतात 15 जाण इलेक्शन आमी पयले जागो दिवन सो आमच्या मालगाड्या बाद्राबान वसा तुमी घेया आनी कितें आतां मसली सगळ्यांक एकच कुडके लेकाचे कुडके घालूंक जायना पळय धाकटे व्हड आसतात न्हय आनी इल्ले व्हडले कुडके काडले क्षण आमी पळोवचे आमकां मसली धाकटे कुडको उरलो म्हण आमी पुरपूर ना ताच्या बदलाक आमी कालें करताले हांव वताय तो कुडको काडोवचो मागीर या तिके प्रायस्त पात्राबा लागीं वयचें आनी सांगचें हांवें म्हजो कुडको धाकटो तुमच्यांतलो एक कुडको दिया आमकां घरा आमी तशें करता न्ही गे घरा मायच्या वाटल्यांतले कितले वटी काडटा आमी वचून माय म्हाका मात्र मसलेचो कुडको ल्हान म्हणी तिणें वाडलो जाल्यार त्या दीस जालें हांव वचून कोणशा बसतालो हांव वाटले आपूण नातलो मागीर म्हज्या मायन एक ल्हान कुडको काडून असो करून व्हडलो घाल्ल्या बरें घालचें आहलें हांवें चिंतलें मायन व्हडलो घाला म्हण लागीं येवन पळयता आनी इतलोच तो ल्हानसो मागीर मुखार वचोंक न्ही पाटी वचोंक न्ही जेवचें पडटालें तशें आमच्या जिवनांत मोगाचें न्हू तीर सरळ रितीर आमी जियेत आसतना मोगान जियेत आसतना राग आयलो जाल्यार तो राग बऱ्या तरान आसोन खेळोन म्हणल्यार बरें आमी उलयवेत आमकां कळीत ना त्या देखून आमी व्हडलो जाणा बरें कितले व्हडले आवाज काडून बारीत हांवें तो सगळो संवसार वोवयल्ल्या बरी करून उलोवचें त्या देखून आमचें जिवन आज इतलें आपुरबाय ना आमच्या लागीं जायते जाण येता व्हडली लायन आसता थोड्यांनी म्हणजे फादर रिची केदोळा जेवतात लायन काबार जाल्ल्या उपरांत जेवता भूक लागना गे म्हज्या पोटाची भूक हांव थांबयता म्हाका कळीत आसा ताका सांगल्यार पुरो भूक लागल्यार मागीर जेव जड राखता म्हळ्यार पुरो म्हणचे हांवें ना तशें न्ही फादर गॅस्ट्रीक जाता तें देवागे गोत्ता न्हय देवा गोत्तू न्हय ह्या मनशांक हांवें रावोन हांवें वचोन जेवून येवन मागीर येवन तांच्या माथ्यार हात दवरून मागच्या बदलाक सगळ्यां खातीर मागया देव पळोवन घेता सगळें तुज्या वयर तूं होंदोन जिये नाका अरे की गॅस्ट्रीक जाता तें जाता हें जाता म्हणून सुख समाजारके जिवन त्या लोकांक राखचे बरें कित्याक करताय मोगाचें जायते फुडें आमी चिंतिना आपुरबाय तरां काडायचें हांवें कोणाक रागार म्हणून जायत म्हज्या पोटाक हांव सांगता आज बुके नाका इल्लो वेळ बुके आज शुक्रारा बुके नाका बुधवारा बुके नाका आयकता तो ताका कळीत आसा पोटाक कशें जायचें त्या प्रमाणे तो आयकता कांय व्हडना कित्याक म्हळ्यार
आमचे मिसांव आमी बऱ्या तरान करता आसतना देवाची दया आपुरबाय तरान तो आमकां दिता. पुरा सण म्हणली कळना कित्याक त्या प्रमाणे आमी जियोंक हेरां सांगता खुशालायेन जियोंक शिकत जाय. त्या खातीर हांव म्हळें आमचो राग द्वेश जावंक सोडिनाकात. तुमच्या घरांनी द्वेश मांडून हाडिनाकात. तो द्वेश मांडून एकामेकाक उलोवनासतना रावचें. कंप्लेनां ह्या दिसांनी फॅमिली कंप्लेंट मोगाच्यो न्हू कितलीं येतात. परगलो ह्या जाग म्हणा लागलो जेजूट ह्या जाग पयलें आमकां कावन्सिलींग म्हणून कांयच आयकोंक मेळनातलें. ह्या दिसांनी मेळटा लोक म्हणटा म्हाका कावन्सिलींग जाय, म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक जाय. लोकांचे जायते प्रॉब्लेम्स चड जाल्यात मोगाचे न्हू. ते प्रॉब्लेम आमी बऱ्या तरान निवरोंक जातात. कशें राग बऱ्या तरान निवरोंक जाता की तशेंच प्रॉब्लेम्स बऱ्या तरान निवरोंक जातात. एखाद्या वेळार राग बऱ्या तरान निवरोंक जायना, तुमकां तो कळीत ना तर तो द्वेश जाता. तुजें तें जाय ते रिवेंज प्रतिकार उपसता. त्या देखून थोड्यांनी उलयल्यार आमकां जाता, थोड्यांनी उलयल्यार जायना. कित्याक तें जालें सेग्रिगेशन कित्याक करूंक जाय? तसलें पार्शालिटी कित्याक करूंक जाय? तो कोण वो कोण म्हण कित्याक करूंक जाय? जायते फादर ताची वळख आसा वय मनीस तो म्हज्या मुखार रावल्यार देवान दिलें वर्तें दिरवें. ताचे उपरांत म्हाका तेजें नांव म्हाका तें म्हाका हें म्हाका कांयच म्हणून वचना मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार देवान तें दिल्लें, देवान त्या भुरग्याक म्हज्या लागीं हाडलां तर वर्तें आशिर्वादा खातीर हाडलां. म्हजें जावन कितें बरें करूंक जाता त्या खातीर ताका हाडलां. ताचें तें कितें हें कितें पळोवंक म्हाका ताका हाडूना. तुजें समस्या कितें बाबा, कितें जाय तुका तितलें उलयलो, तुज्या माथ्यार हात धरले, सक्रामेंता लागीं व्हेलें. बरें करचें देवान हांवें बरें करूंक जाल्लो जाल्यार हांव धांवन कितल्या जाणां बरो करतो कोण ना. देवान बरें करचें. त्या देखून रागांत रावोन तुमचे कुटुंबां पिडार करिनाका. रागांत रावोन आमची कुटुंबां ते सोडनाकात. थीर सरळ बऱ्या तरान आनी एकल्यार राग येवं दी पूण तुवें रागार उलोवचें नाका. तुमकां दृश्टांत दिता. आतां येता आसता म्हजो सुपिरियर म्हणलो आनी म्हणो परिचीत तेसें अशें तशें. हांव म्हणलें जायत पाद बरें, कितें बरें आसा तें आमी करया, कितें बरें ना तें आमी सोडया. जायत मागीर तो आसूंक सुरू जालो म्हजे कडेन. म्हणलें फादर अशेंच आसता जाय. आमी एकामेका जियेत आसतना कम्युनिटीन जियेत आसतना फादर आमकां देवान एका कम्युनिटीन घाला तर बऱ्यान संतोशान अपुरबाय तरान आमची कम्युनिटी बरी संतोशान उल्हासान बरयलें दायज करूंक आमकां आपयलां फादर म्हळें. हांसा लागलो आनी म्हणा लागलो तूं ह्या कॅरिझमॅटीक आयिल्लो उपरांत मस्तो जियोंक शिकलाय. हांव म्हळें हांव मात्र न्ही, हेरांकी आमी जियोंक शिकय जाय. आनी हर एकल्यान आमी बरें जिवन जियेलें जाल्यार आमचे थंय कसलो संतोश आसतालो मोगाचें न्हू. आनी तें आमी दी जाय. आमी कोणा की पयशे दिवन आनी कालें काणून दिवन या आनी कितें तांच्या सांगाता वचोन तांच्या सांगाता 2 दीस रावन आमी कांय ना. आमचें तें आसलो संतोश आमी हेरां थंय वांटी जाय. आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरो न्हू अमतोच्या मापाचें जिवीत दिवंक. हें आमी जिवीत दिवंक शिकत जाय. आज आमी वेता एका तारखे होली लँडा वतात आमची. त्या हांव ताका सांगलें तुमी होली लँडाक गेल्यार पयलें धांवनाकात. म्हाका खंयचे रूम मेळटा, म्हाका खंयचे कॅबीन मेळटा म्हणून धांवनाकात. बऱ्या तरान हळटार सांगाता पयलें प्रायस जाल्ल्यांक मुखार धाडा. तांकां चलोवंक जायनातल्यार तांचो हात धरून व्हरा आनी वेता आसतना तुमची लागीं जिल्ली लायट करा. कित्याक म्हळ्यार तांची एक सुटकेस तुमकां काडोंक आसल्यार तें जावन असो होली लँड ट्रीप. ताच्या बदलाक हांवें इल्ले पयशे दिल्यात म्हूण धांवन वचोन हांवें एका होली लँड ट्रिपान पळयलें धांवतालीं कांय ह्या कारणी. हांवें मागीर बसार सांगलें कित्याक तुमकां कांय ट्रेनींग दिवना येताना म्हूण विचारलें हांवें. आनी स्पिरिच्युअल गायड जावन गेल्लो. तांकां सांगलें आमी एका कुटुंबा बरी असल्यार मात्र तुमी संतोशान जियेतात. आनी तशें जाल्यार ते तुमी थंय गेल्लो तो उडास हाडटा आसतना जाग्याचो उडास हाडचो न्ही, आमी जियेल्या जिविताचो उडास हाडचो. त्या देखून बऱ्या तरान राग आयलो जाल्यार बोब घालूंक वचनाकात. बोब घालना कितें व्हडल्या काम केल्ल्या बरी करना वचनाकात. तशें तो मस्तोडान म्हणच्या इस्कॉलांत राग काडूंक जावना म्हूण घरा येवन काडलो फादर. कामाच्या जाग्यार राग काडूंक जायना म्हणून हांगा येवन काडलो. हांवें म्हळें कामाच्या जाग्यार कितें तो म्हजो बॉस न्ही ताकाच धाडे जाल्ले म्हळें हांवें.
तो धाडले जाल्यार पन्नासा कडेन तुका थंय वचोंक ना न्ही तुका कोत्ता थंय राग करूं नजो म्हण तुका कोत्ता बरें इस्कॉलान प्रिंसिपला कडेन राग करूं नजो म्हण तुका कोत्ता तर तुज्या कुटुंबा कडेन कित्याक राग करताय कित्याक कित्याक धर्माक हाडगेला हांवें तुज्या कुटुंबांत म्हज्या भावान आनी भयणीन आमी बरेंकन चिंतले जाल्यार आमची कुटुंबां कितले अपुरबायची करियत कोत्ताय कितले जातच काय आसत कोत्ताय आनी ती कुटुंबां इगज मातेन रचूंक पापा फ्रांसीस आमकां आपणयता आतां कोण म्हणटा देर आर नो परफेक्ट फॅमिलीज वी आर टुवर्ड्स मेकिंग आमी ते सगळी कुटुंबां रचूंक वचत जाय आनी तेन्ना आमचें थंय बरेंपण जातालें आनी आतां एक एग्जाम्पल तुमच्या मुखार दवरता राग कशें द्वेश जाल्लो म्हूण पडटा जायतीं जाणां कुटुंबाची येताना ती म्हणटात फादर तुमी कोडयाळ आसल्यार आमगेर एक पटी येया फादर हांव म्हळें आयतारा थोडे पटी म्हाका टायम मेळटालो तर हांव येता म्हळें एका घरा गेलो एका घरा गेल्ल्याक्षण पळयलें म्हाका जेन्ना कितें पळोवचें व्हडलें घर व्हडल्या घराक आसा कंपाऊंड वॉल ताचे की डबल हे कंपाऊंड वॉल पळोवन हांवें चिंतलें इतलें घर बरें आसा पूण इतली व्हडली कंपाऊंड वॉल कित्याक काय ती म्हाका दार काडूंक आयली आनी थंय पटी घेवन रावन हांवें विचारलें बाये हें इतलें व्हडलें कंपाऊंड वॉल तुज्या घराक कित्याक गरज आसलें गे आनी इतलें व्हडलें बांदूंक कारण कितें ताका ती म्हाका म्हणा लागली रावा फादर चिक्कें सांगता तुमकां जायत सांग खंय गे वचून एक स्टूल हाडून आयली प्लास्टिकाचें स्टूल हाडून पोटी करून दवरून म्हणा लागली फादर हाचे वयर सोडा बळ्या हांवें म्हळें हाचे वयर सोडल्यार हाचेय पांय मोडटीत म्हजेय पांय मोडटीत हां वय फादर हें जितलें स्ट्रॉंग ना न्ही गे ना तर खंय गेली आनी एक रुखाचें टेबल आयलें वोण हाडून आयली तोर लागली आनी हाचे वयर सोडा हांवें एक LKGच्या भुरग्या पर्यंत तिणें सांगलें पुरो करूंक सुरू जालो सोडलो टेबलार आनी आतां थंय पळयलें कितें दिसता फादर तुमकां थंय घर दिसता आतां देव म्हणा लागली देवलो तिंत कारण फादर इतली व्हडली कंपाऊंड वॉल घालूंक आमकां थोड्यांक कंपाऊंड वॉल घालूंक आमची सजाराचें कारण जातात न्ही गे पयशे न्ही पयशे आले गेले पयशे नासल्यार खंय न्हून घालचे म्हळें सांग बाय कितें जालें कितें जालें म्हणचें फादर पयलें आमचे कंपाऊंड वॉल 4 फीट आसले आतां पळयता तुमी 8 फीट आसा 4 फीट आसले कंपाऊंड वॉल आमगेर कॉलिंग बेल जाताना त्या घरच्यांनी येवन आमगेर कोण आयला म्हण गोमटी लंब काण पळोवचें तर आमगेर कोण आयला म्हण कोणें पळयल्यार जायना थोड्यांक न्ही गे जाल्यार हांवें म्हळें तुका कशें कळ्ळें ती गोमटी लंब काण पळयतात म्हणून वगेत रावली हिणें पळयलें देखून तिका कळ्ळें ती गोमटी लंब काण पळयतात म्हणून नंतल्या कळटाय आमी पळयतल्या कळटा हांव तुमकां पळयलें तुमी आसल्यार म्हाका कळटा एक दोळे धांपल्यार म्हाका कळटाय ना त्या वेळा हांवें म्हळें वय घे मागीर कितें जालें हांवें ताका सांगलें तुमी सकाळीं जावन सांजेर आमगेर कोण येता म्हूण कित्याक पळयतात आमगेर कोण येवन तुमकां कितें बिजनेस तुमकां कितें पडोवन गेला कितें म्हळें ताणी कांय ना फादर जायत आमी पळयना म्हळें मागीर हांवें सांगलो उपरांत कितें करतात गोत्ताय जनालांतल्या इड्यांतल्यान वचून पळयतात फादर कॉलिंग बेल जाल्लें जनालांतल्या इड्यांत वचून पळयतात पयलें पळयतालें म्हण दिसता आतां गोत्तू ना म्हाका कांय पूण तेचें म्हणा लागलें मागीर कितें केलें तुवें म्हाका आनी कितें राग आयलो हांवें म्हळें कित्याक जनालांतल्या इड्यान लिपोन लिपोन पळयतात तुमी तुमकां सांगली बस ना आनी मुखार पळयनाकात आमगेर मागीर कितें म्हणजे दाराच्या आडासा रावन पळयतात फादर देवा हिणें कितले सूक्ष्मतरान पळयलां म्हण तुमकां कळटा न्ही आतां दाराच्या आडासाक विंडो भितर बसोन तें पुरो पळयल्यार हिणें तांकां पळयलां कशें की दुर्बीण दवरून जायत मागीर कितें जालें मागीर कितें म्हणजे मागीर एक दीस वचोन झगडली फादर हांवें सांगलें आनी तुमचे कडेन हांव उलयना पळया राग आयिल्लो द्वेश जालो देस आयले हगे जालें हगे जावन आतां दुस्मान गाय जाली आतां झगडे तांगेर वचोन झगडली फादर हांव सांगलें आनी मुखार आमगेर पळोवन वचो पळोवन वचो म्हळ्यार काय जालें म्हणचें फादर त्या टॅरेसाची एक ल्हान वळोन तापळे थंय न्हून बसून अशें करून वयर जावन पळयतात फादर देवा हिका पळयत येत की हाका तिच्या दोळ्यांक तशें भोगता गे मोती भोगता गे म्हणून म्हाका तो ना म्हणाले वय गे मागीर कितें गेलें मागीर तुका सिकेत आंबूत हांव उलयनातल्यार झगडे गेल्यार आनी पळयतात न्ही आमगेर तुमी त्या देखून हांवें म्हळें म्हज्या घोवाक म्हाका एक 100 लाख रुपया धाड इस्रायल आहलो फादर 100 लाख इमिडिएटली धाडले माती हाडली रेंव हाडली सिमेंट हाडली फातर हाडले 4 फीट आसले वळोन 8 फीट केली आतां पळोवन दी हांवें म्हळें
इतली उबा राहायची वळोन केल्यार म्हाका तो 6 फुटीच्याक पळोवंक जायना त्या 5 फुटीचे मुट्टे कसे पळयताले वय ताणी पळोवन वचो म्हणून हांवें केलां अशें वय की मागीर हांवें दिश्ट घाली पळयलें हें घालें हें तें झूम घे मारा फादर सी घे मारा काल्याक ते आमगेर कोण येता म्हण कळचें ना आमकां ओडळ म्हणा लागली 4 फिटाची वॉल आसतना आमगेर कोण येता म्हूण तांगेर कानीस मारी आसा म्हूण न्हू हाका कितले गेले हाका 4 लाख रुपये जाले फादर सुद्द कॅमेरा घालूंक देव आसाय भयणी ते 4 लाख रुपये म्हणे तुवें खर्चून बरें का जी येते आली न्ही कित्याक ते सांगतात फादर तूं म्हणा लागली 4 फिटांची वॉल आसतना कोणी आमगेर कॉलिंग बेल दामल्यार ती येवन पळयतात आमगेर ते पळोवचेर न्ही सकाळीं 9 सांजेर कोण येता म्हूण तांकां कानीस मारी आमचे लेक तांगेर आसा एखादो तुज्या घरान कांय 12 वरां चोरी जाली जाल्यार तांचे कडेन विचारल्यार सांगती ना गे ती 12 वरांक आमगेर कोण आयिल्लो सांगती ना गे सांगती गे ना सांगती न्हू ओगेर बसल्यात न्ही गे सांगते आसले पूण हिका ते नाका पयशात ओके जाय तुजी मर्जी बाय तुजे पयशे तुवें कशें केलें हांव कित्याक इंटरफियर जाता म्हळ्यार म्हाका तुज्या घरा मागोवंक आपल्याक मागोवंक तयार आसा म्हूण सांगलें आनी अशें वचोंक घुंवतना सगळें एक रावंड म्हजी दिश्ट घाली दिश्ट घालतना कितें पळोवचें मोगाचें न्हू गेणें पुरो 8 फिटाची कंपावंड वॉल तेणें 8 फिटाची कंपावंड एका कॉर्नराक थंय 4 फीट आसा हांव म्हळें तें कित्याक 4 फीट फातर पावना ते रेंव पावना रेंव मेळोना काले म्हणटात फादर पळय फातर आनी रेंव कितली दास्तान करून दवरल्या थंय मागीर तें कित्याक 4 फीट तें कित्याक 8 फीट करूं नाय तुवें तें तांगेर कोण येता म्हूण आमी पळयचें न्ही तांगेर कोण येता म्हूण तुमकां पळोवंक जाय न्ही गे तुमगेर कोण येता म्हूण मात्र ताणी पळोवन वचो आमी दुस्मान कांय करून घेवचें अशीच मोगाचें न्हू कित्याक आमी चड नेगेटीव चिंतचें कितेंय आसलें नेगेटीव केताळे चिंतचें एक दीस आमगेर घरा वतना म्हज्या आमच्या घरच्या बगलेक एक हिनवाचें घर आसा म्हणजे कार व्हरतना हेचेर आवाज चड जालो ती हिनवाची बायल मनीस थंय आमच्या कंपावंडाच्या बगलेक येवन रावली माय म्हणा लागली पळय आमगेर कोण आयला म्हूण पळोवंक येवन पळयता पळय तें म्हणलें माय कोण तें ललिता वय गे आं पळयलें ललिता मा हेंचे उरल्यार विचारलें फादर आनी तोरे वतारा अंदे फादर हांवें म्हळें माय आतां एका वेळ तें येनातलें जाल्यार म्हाका उलोवंक अवकाश मेळटो नासलो हांवें फाटल्यान वचोन ललिता मा हेंचे उरल्यार म्हणून तिचे कडेन उलोवंक वचचें जालें तो टायम तुजे कडेन करची येत न्ही गे माय हे तुका कितें सांगल्यार एकच तुवें केदाळे येंत अशें बरेंत चिंतचें वय बरें चिंतूंकच आमकां देवान रचला म्हळें हांवें बरें चिंतूंकच रचला माय हांव तुमकां ताचें कळीत ना तुका तांचें कळीत ना तांचें कळीत जावन म्हाका घालें जावं का म्हाका कित्याक तांची कानीस मारी म्हाका म्हजें जिवन बरें करून जियो न्हू तांकां करो संतोष केताळे वेता न्हू कितल्या पुरबाय ताळो उलयता आनी म्हणटा फादर इर बात्तर आतां रड्डी शब्द पातळ येवन हेंकाले तशें आमी एकल्याच्या जिवनांत बरेंपण हाडूंक आसा जाय मोगाचें न्हू राग हेगे मसर तो दोर न्हू आमी ते मिरमुरचे न्ही आमचे सगळे ते लोव आसात पळय नीट रावचे बरें करचें न्ही एक एग्जाम्पल दिलें राग द्वेश जावन कसो वता द्वेश हगें जावन कशें वता हगें दुस्मानकाय जावन कशें वता आतां संक्षिप्त तरान 10 मिनटांनी मुख दिता कशें आमी आमचो राग बऱ्यान उपयोग करयत आनी राग आयले त्या वेळा कितलें बरेंपण जाता म्हणल्यार तुमकां सांगता आमी ल्हान आसले हांव म्हाका दिसता 7व्या क्लासींत आसलें हांव त्या वेळा म्हजो भाव 6व्या क्लासींत आसलो आमगेर एक आमकां आयतारा एक सिरियल पळोवंक मायन सोडुल्लें खंयचें कोत्ताय त्या वेळार शक्तिमान सिरियल म्हूण येतालें कोण आसाय या शक्तिमान सिरियल आयतारा येतालें आमी इगर्जे वयताले आमकां इगर्जे मुदारांगणी पिरकास म्हजी 3 किलोमिटर आसलें धांवचें त्या वेळार सायकल गिकल कांय ना आमचें धांवचें आनी आमी धांवन दोतोन कर न्हू मीस कर 12 वरांक आमी घरा पावताले कित्याक म्हळ्यार शक्तिमान सिरियल स्टार्ट जाता एक हप्त्यांत 1 घंटो आज पेरंट्सां कश्ट जातात फादर वो टी व्ही पळयता मोबायल एडिक्ट जाला लॅपटॉप एडिक्ट जाला आमकां एडिक्ट जावंक टायमच नातलो कोरे आनी पिक्कास मात्र ते दळा फुलांची मुळां उस्तूं सायडीर आसलें तण कोराडूं आमकां आमचें एडिक्शन ताकात कामाक आतांचें एडिक्शन दुसरें कित्याक म्हळ्यार आतां काम ना काम दिवन कळीत ना त्या देखून जायतीं जाणां आपण आनी येता दाखयलें सांगा भूत सांगा तें सांगा हें सांग कितें जालें म्हळ्यार आमी 12 वरांक सिरियल पळयताले
कोणाक आमगेर न्ही आमगे टी व्ही नाशिल्ली त्या दाळा आमी टी व्ही नासतना आसले आमचे एक शेजारा एक घर आसलें त्यागेर वचून टी व्ही पळयताले हे 12 वरांक ती टी व्ही ऑन करताली 1 वराक टी व्ही ऑफ करताली तिची दोगां भुरगीं आनी शेजारी हिंदुवांची दोगां भुरगीं अट्टू 6 जाणां बसून टी व्ही पळयताले आनी अशें आसता एक दीस आमी टी व्ही पळोवंक म्हणून वेताना तांचें दार बंद आसा अयो आमकां बारीक कश्ट अयो ती खंय गेल्या काय आतां घरा ना आमचें आतां शक्तिमान सिरियल गेलें आमचें एक दर वडमणी पळयल्यार मागीर लागीं वचून पळयता बीग गेलो ना तो म्हणा लागलो बेगा वाट तेजेर आनी तर आमी म्हळ्यार या लागीं वचून पळयता भितर लॅच घाला किल्ड घाला बोल्ट घाला तो म्हणा लागलो आमी म्हळ्यार ही आसा कोण गे आसा भितर आमी तापडले आनी म्हळ्यार आमा तिका आंटी म्हणटाले आंटी बागेल ते गे कोण येता बागेल ते घेवन कोण न्ही येना 12:05 जाली सिरियल स्टार्ट जालें अयो आतां आमचे गेले न्ही आमकां बारी वांटलो त्या आमच्या शेजाऱ्याचो भुरगो आहा तो बारी हुशार तो म्हणा लागलो हांव फाटल्यान वचून जनेलांतल्यान सोडून भितर कोण आसा म्हणून पळोवन येता आनी आमी हांगा दारा लागीं रावल्या वो फाटल्यान किचनांत लागीं वचून वयर सोडून पळयतना आवय आनी दोगां भुरगीं पोळे आनी चटणी खातात खंय भितर ओयो म्हणटा भितर आसात दोगां भुरगीं आसा ती आसा आमची बोबूत बाबा आंटी बागिल्ले गे रे आंटी बागिल्ले मारचें दाराक ही खंय येवंक ती येना 12:15 जाली परतून आंटी बागिल्ले गेरी सिरियल स्टार्ट आयतो ओयतो ना 12 वरे कोणी ना आंटी नाचना 12:45 जाताना आमची एक बेजार आय म्हणे पळय जाय शक्तिमान खंय उडी मारलो काय खंय गेलो काय खंय रिगलो काय आमच्या मोतींत ते रिगला तो आमकां एकच सिरियलां कितें जालें सिरियलां कितें आमची बेजार आय म्हणे सांगची की माथ्याक अशें हात धरले आमी सगळ्यांनी 4 भुरग्यांनी आनी 4 जाण गेल्या हांव आनी म्हजो भाव वचून सोंप्यार बसल्या 1 वर जाल्यार घरांत कांय आवाज नासलो पळोवन आमची माय रांदून आसली भितर हळटार भायर येवन पळयता 2 जाण ओगीत कुरुवन बसल्या बरें बसल्या माय म्हणा लागली कितें रे चाप्पे आसात आज चाप्पे म्हळ्यार मीठ घालून ना म्हणटा न्ही आमी चाप्पे कितें आसात माय त्या आंटीन सिरियल पळोवंक सोडूना कितें तिणें भितर बोल्ट घाल्लो माय भितर नातिल्लें कोणा घरा म्हणा ना भितर आसले त्या भुरग्यान पळयला तो म्हणा लागलो पळय घेताली खंय भितर बसून म्हज्या मांयक आयलो राग म्हणे पळय च्या टी व्ही तांची जाल्यार राग म्हज्या मांयचो इतलो राग आयलो की ती गर्शी पळोवंक धवी तिच्यो मुखामळ तामशें गोरे तामशें जालें आतां म्हाका आनी म्हज्या भावाक वेदर तिका राग आमचे वयर गी ह्या शेजारी आंटी वयर म्हूण आमकां गोत्तू ना हिका राग आयलो आनी देवा येणें कापड नासचें घेताळे कापडाची एक कुच्ची काण गेली सिरकेली आनी सीदा पाटा 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 म्हणून तांगे आंटीकर गेली आमकां बे आतां कालें जाता काय आतां कितले झगडे जातात काय आमी ओगेत रावन पळयले थंय वचून म्हज्या मांयचे जडे कितें म्हणजे लाय तुवें म्हज्या भुरग्यांक टी व्ही पळोवंक दिवं नाय तें कशें जालें म्हज्या भुरग्यांनी हप्त्या एपडी टी व्ही पळोवंची आतां तुमी म्हणोंक आसा फादर रिच्चीची माय इतली जोर घेवन म्हज्या माय तशें करूं ना वचोना मागीर म्हणा लागली पळोवंक सोडूं ना गी पुता ओके जायत जेवा पळया कितें करचें म्हण म्हणा लागली राग निवरो ना सांजे म्हणसर हिका राग पळयल्या आमी हिका पूत भुरग्यांक इतली बेजाराय जाल्या म्हण बारी राग हांव केदाळे तें आसता तांच्या काळजा मनांत आसता भुरग्यांक कितें बेजाराय जाल्यार आमी ओगे रावले आनी न्हिदोंक गेले हांव मोतीन तेंत शक्तिमान खंय गेलो न्हिदल्या दुसरे दीस उठली माय उठोन म्हणाले पुता फुलां इल्लें आत न्हय तुमी काण बांदा आनी तो काट्याचो येता आनी चेंडूकर दिया हांव चिके भायर वचून येता आनी आमच्या मांयक आमी केदाळे इसारनातले हांव खंय वताय म्हण इसारनातले कित्याक म्हळ्यार आमच्या हिंदुवांक आमी वडे पळोवपी म्हण इसारला तांकां बारी राग येता दूर पळोवपी म्हण इसारीचंय तुमकां गोत्ता की ना आमच्या मायने एक बरें ट्रेनिंग दिलां आमकां दूर पळोवपी त्या देखून म्हणटाली तुमकां इसारूंक कळना कोणा कडेन इसार नाकात वडे पळोवपी म्हण इसार नाकात दूर पळोवपी म्हण इसार नाकात वगेत रावा म्हणजे आमची माय वेता म्हणटा आमी इसारूं ना ही गेली खंय गेली म्हण आमकां गोत्तू ना सांजेर 4 वरां जाताना आमगेर आमच्या आंगणांत येवन एक रिक्षा रावचे आंगणांत रिक्षा रावचे त्या वेळार बारी उणें कित्याक त्या पयशांचो अभाव कोणी रिक्षार येनासले चलोन येताले आमगेर रिक्षा येवन रावल्ले तो म्हजो धाकटो भाव उडी मारलो नासून उडी मारलो रिक्षा आयले म्हण न्ही सैरी आयली म्हण कित्याक म्हळ्यार त्या काळार सैरी आयल्यार मात्र पोळी करताली पळय की न्ही एक काल्यां कैळोळे करताली
ना पाणपाळे करतले पोळे करूंक पुगाचे न्ही पीठ ते पुरा करनातली पाणपाळे या पोळे कैळळ करतले म्हज्या भावाक बारीक कशी आमगे सैरी आयली सैरी आयल्यार खावंक मेळटा म्हूण हाचे अंदज हो नासता इल्ल्या वेळान आमी पळयता आमची माय रिक्षा धांवन येता आमची माय केदाळे येता म्हजो रिक्षा आयिल्ले आमी पळोवना ती रिक्षा धांवन ते उलयता आमी म्हळ्यार माय तूं रिक्षार आयलाय तितले म्हणटाना वो रिक्षा अंकल आपलो तोय देवलो फाटल्यान वचून एक व्हडलो बॉक्स सायकल देव येता आमी म्हळ्यार माय हें कितें माय म्हणा लागली त्या आंटीन तुमकां टी व्ही पळोवंक दिवना न्ही काल सगळी रात न्हीद पडोना म्हाका न्हीद पडोना म्हज्या भुरग्यांक इतली बेजाराय दिली न्ही म्हज्या भुरग्यांक इतली बेजाराय जाली न्ही एक हप्त्यांत 1 घंटो सिरियल पळोवंक मेळोना न्ही म्हणून म्हाका भारी राग आयलो आनी एका तरेचे बेजाराय भोगली म्हाका म्हणा लागली त्या देखून इल्ले पयशे ओट्टू करून दवरले आसले तुमचे फीज बांदूंक म्हणून ते काण गेले पंचाम म्हणून आसलो आमचो आयडा एक बरें कोत्ता पंचाम आनी पंचामा कडेन वचून इल्ले रीण काणयले रीण काणून दोनी पयशे ओट्टू करून आमकां टी व्ही हाडल्या ब्लॅक अँड व्हायट देवा तुमी कोण म्हणटाले पळय राग बरो न्ही म्हणून हातू कुल्ल्यांक आतां सांगता एका वेळा म्हज्या मायक राग येनातलो तर आमगे टी व्ही येती आसली की येती आले कोणे म्हळ्यार राग पाड म्हणून कोणे म्हळ्यार राग वायट म्हणून राग येवन वचो म्हण कितें हांगचें हांव ताचे उपरांत केदाळ म्हणचें माय इल्लो राग आयल्या बरें माय टी व्ही आयल्या आमगेर नातले आनी 5 वर्सां टी व्ही येती नातिल्ली आमची माय बिलकूल हाडटी येतली कित्याक भुरगे शिकनात म्हण ते भुरग्यांनी शिकचे म्हण बारी असले ह्या रागाच्या पर्सन आसा पळय काले जावन दी रीण काड म्हणी वचोन फुलां काड मिनात करून ते रीण फारीक करता म्हज्या भुरग्यांनी टी व्ही पळय जाय म्हज्या मायच्या रागा देखून आमगेर 5 वर्सां पयलेंत टी व्ही आयल्या तुमकां कित्याक राग येवन वचो राग आयला बरें करीत जाय मात तेरेजांनी तशें केलें मोगाचें न्हू राग आयलो तिका इंडिया घेवन पळयता आसतना कोडकार तेणें पडल्यात गायला तेणें पडल्यात पिडेस तेणें पडल्या प्रायवन तेणें पडल्या ती म्हणा लागली कसली सिस्टम ही ह्या सिस्टमेंत ह्या लोकांक अशें सोडलां गोवोरमेंटान पूण पार्लिमेंटा वचून तिणें दारांनी करूं ना पार्लिमेंटा वचून दारां धापडूनात गोवोरमेंटान लेटर बरोवन घालूं ना तिका कळ्ळें हें जावचें बरें दिसना त्या देखून तिका राग आयलो तिणें कसो नियंत्रणाक हाडलो पळय नियंत्रण म्हळ्यार कसो तो वापरलो पळय राग आयल्या देखून ती बऱ्या मनशाला घेवन वचो म्हाका म्हणा लागली आमकां इल्लें दिया आमकां थोडी आश्रमां बांदूंक घाल आज अख्ख्या संवसारांत मादर तेरेजाची आश्रमां खूब जाल्यांतर मादर तेरेजाचो एक राग म्हाका न्हू राग हे जाय पूण बऱ्या तरान तो आमकां वापरूंक कळत जाय निवरूंक कळत जाय त्या दाडा लायफ बिकम सच अ ब्युटिफूल थिंग तुमकां सांगता म्हाकाय एक बडी राग आयलो पाद्रबा राग येना म्हणून आतां तुमी विचारतात भितरल्या भितर म्हाका विचारनात त्या देखून हांव सांगता म्हाकाय राग आयलो एकटी नवी शेटीन आसतना हांव कॉलेज करून गेल्लो शिव आनी गोल्लो इल्लो तांचे गेल्लो प्रायांत व्हडलो हांव एकलो ल्हानसो म्हजे प्रायांत धाकटो तो म्हाका म्हणटा तुवें तोंड काडिल्लें सारकें ना आमगे नवी शेटी मस्त काम आसलें तुवें तोंड काडलें सारकें जावना परतून वचून तोंड काड म्हाका आयलो राग वो पिल्लो म्हाका सांगता की म्हळ्यार गेलो सीदा कोमट्यान वयर तुकल्ले ताका तेवा तो धांवलो नोईस मास्टरा लागीं फादर लिगरी नोरोना मरण पावल्यात आतां ऑफ हॅपी मेमरीज तो ताच्या लागीं वचून म्हणा लागलो त्या ब्रदर रिचीन म्हाका गोमट्यान उकल्लें म्हाका एका गजालीन बे आतां लागेज पॅक करी वस्तू स्ट्रिक्ट रूल आमची तें गोमट्यान उकल्ल्यान सर्वाय जावचें बारीक उणें हांव एकलो सर्वाय जाला हांवें दवरलो त्या देखून मागीर गोमट्या कोण ना कितें दवरूंक वचोना हांव ओके रायट आतां कितें जालें ताकर नोईस मास्टराक गेलो म्हणून ताणें म्हाका गोमट्यान उकलो नोईस मास्टर म्हाका आपे लागलो हांगे गेलो खांपोन गेलो आतां घरा वचोन सांगता हो आज संजे भितर घरा मायक कालें सांगचें कित्याक घरा आयला म्हूण सांगचें त्या वेळार सेमिनारी सुटचें म्हळ्यार बारीक कश्ट न्हय आतां मेळ्ळ्या बरी उठोन वेतात आतां काय आतांची परिस्थिती डिफरंट त्या वेळारची डिफरंट आतां आमी पुता म्हणून लागीं आपल्याला हांव येता म्हणटा त्या वेळार वच म्हणून ना रावता म्हणटाले आमकां तें सांगलें म्हाका नोईस मास्टर म्हणला दोगी या अल्टर म्हणा लागलो हांवें सांगिल्लें बरें सांगूना न्हय काम विथ मी म्हणा लागलो गेल्या फाटल्यान गेल्या खंय व्हरून गेलो वयता रुमाक व्हरून गेलो कोरें पिकास दवरतात पळय थंय व्हरून गेलो म्हाका म्हणा लागलो तूं पिकास काण घे म्हणा लागलो ताका कोरें गाणें म्हणा लागलो आमी एकामेका पळयता देवा आतां हांव ताका गिळच्या बरें पळयता तो म्हाका गिळच्या बरें पळय हें म्हाज्या फाटल्यान म्हणा लागलो आमकां पारांगी बेटे मस्त माड आनी माडयो आसले 10 माड एका लायनीर आसले आमकां पळोवन म्हणा लागलो अर्द घंटो दिता अर्ध्या घंट्यांनी हाचे सगळीं मुळां उस्तून लेवल करीचे म्हणा लागलो
पळया गोमटी धरून उकल्ल्याक माडांचे मुळां लेवल करूं उरलो जाल्यार 2 दिवन घरा वचूं म्हणटा आसलो आमी 2 मुळां उस्ती तेन्ना तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयता राग निवरोन आनी की हाच्या देखून म्हाका पिकास मेळ्ळें तो म्हणटा हाच्या देखून म्हाका कोरें मेळ्ळें 2 मुळां उस्ती तेन्ना गाम येवसर जालो ते देवा देवलो 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 10 मुळां उस्तीत आसतना आमची आसली सगळी सकत गेली हांव ऑल्टार पिकास काडून गेलो आनी तो ऑल्टार कोरें काडून येता नोयस मास्टर आमकां थंय राखता पिकास सकयल दवर म्हणा लागलो ताका कोरें सकयल दवर म्हणा लागलो म्हाका म्हणा लागलो आतां वचून ताची गोमटी धर आतां कोणें गोमटी धरची आतां वयर गेल्यार न्ही गोमटी धरची कितले अपुरबाय तरान मोगाचें न्हू हें थोडे ताणें धाडिल्लें घरा धाडलें जाल्यार एक ओकेजन विभागते आहले मू खापूजेन जातोच ना मू कितले अपुरबाय तरान 10 माडी कोणाच्या कामागारांक आपोवन हाडच्या बदलाक आमच्या राग देखून 10 माडी हाता जाले आमचे ओकेजनी उरलें तोय आसा तोय हांवें कोणाक गोमट्या धरलें पळय तोय जाला ह्या जाग जाला आतां ताका आनी म्हाका पळयता आमी आतां सांगा आतां आमी व्हड जाल्या सांगाता तो मेळटा गट्ट धरचे गोमट्याक त्या धरलो उडासाय तुका म्हणून मगेचे न्हू आमी अपुरबाय तरान जीवन शिकत येता कितली खुशी जाता गो त्या तुमकां आय रियली एन्जॉय त्या देखून म्हाका केदाळे पडटा आमच्या कोंकणी ग्रुपाचे म्हणजे तुमी कळ्ळे पाद्रा फादर केदाळ पळयल्यार संतोषान उमाळोन आसतात आय रियली एन्जॉय हांवें द प्रिस्टी लायफ इज वन ऑफ द बेस्ट सच अ ब्युटिफूल वन कितले अपुरबाय तरान जियेत म्हाका ती तुमकां जियेत कुटुंबांती जियेत आज म्हज्या मायन सांगात हांव उलयता आसा कितलो खुशेन उलयता वता हॅप्पीली पयलें म्हाका राग येतालो माय काले मागीर ओल्ड ट्रेडिशना बरी उलयताय तूं ती ओल्डूच आनी तिका यंग करूं जाताय तिका हे ब्युटी पार्लरा वयल्यार इल्लें हेणें यंग करी येता पूण तिची मेंटालिटी यंग करूं जाताय जायना आनी आतां हांवें तिचे कडेन उलोवंक सुरू केलो आतां आमी कितलो वेळ उलयता थोडे फावटी म्हाका खंय टायम मेळ्ळो जाल्यार रापत हांव 1 घंटो बसून तिचे कडेन उलोवन मागीर फाटीं म्हज्या फ्रायरीक वता आमी सगळ्यांत तेचो करीत जाय मगाचें हांव कितलें अपुरबाय जाता आमचें जिवीत सुपळ जाता देवा कडेन मागया देव दिता तें बरें म्हूण आमी घेवया राग येवं दी पूण पातका कारण ना जावं दी तुमचो राग दीस पुडच्या म्हणसर उरसो नाका तुमी सैतानाक इडेंत दिनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise Lord. हालेलुया Hallelujah. मगजनो आराधनाक आमी आयती जावया ह्या आराधना वेळार आज आमी मागया आमकां एक खरो संतोष भोगचे काळीज दी सोम्या खालतेपणांत एकामेकांक राग आयल्यार बऱ्या तरान हांसोन म्हणल्यार बरें उलोवचें एक बरेंपण आमकां दी सोम्या आमची कुटुंबां सुफळ करूंक अपुरबायचें करूंक जाय जाल्यार बरेंपण आमकां दी सोम्या म्हण त्याच जेजू कडेन आमी मागया नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्यार पाले पवनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू क्रिस्ता रूपाली पवनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सर्गेचो देव तूं आमकां मेळूंक रावला सकळ्यांनी सांगता म्हणया सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावला देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचेर घेतला देव पोवन लिपून तुवें उंड्याचेर घेतला उंड्या मळार येवन तूं आमचें कांय जाता उंड्या वयनार येवन तूं आमचें कांय जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच समर्पिता आमच्या मोगान बोर तुका समर्पिता
नमो नमो जीसु ख्रिस्ता नमो नमो जीसु ख्रिस्ता उंड्यारू परिपूर्णस्या नमो नमो सुडबुंधरा सक्रामेंतांतां कारच्चा जिनेचे सुख दुःख तुका सांगूंक गायला जिणेचे सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड भुसवून आशेन हांगा रावल्या तुझे तोंड भुसवून आशीन हांगा रावल्या येचे सोये आमकां मेळूंक तूं येचे सुये आमकां मेळूंक तूं ये तुझे कृपेचे दिल्या भंडार देवे तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्यारू परिपूर्णस्या नमो नमो सुडबुंधरा सक्रामेंतांतां कारच्चा लागे सरताव सोम्या सकताव तुझी गोडसाण लागी सरताव सोम्या सकताव तुझी गोडसाण तुझे संगी रावून विसारताव जिणे गोडसाण तुझे संगी राव विसारताव जिणे गोडसाण संतोष सदाव आमी घेवो तुझे दर्शन संतोष सताव आमी घेवो तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र वर्षान साक्षी तुका तुझ्या पवित्र वर्षान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्यारू परिपूर्णस्या वैसम्या नमो नमो ओडार पालो पासो दोन सामचा सडवंदार सक्रामेंतांतां कारच्चा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्यारू परिपूर्णस्या नमो सुडबुंधरा सुडबुंधरा सक्रामेंतांतां कारच्चा हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, God, the God, God, the God, the God, the God, Jesus. सगळे बरे पडतो तुझ्या आमका सगळ्याच्या दिसा आमका सगळ्या धडला तुका गाडी ओगला सम्या सारा चढ बाबा तुमच्या भितर राहा सम्या तुका वर्त प्रकाश निर्माण काही सम्या जेजो मंगळा राया जेजो मंगळा बाबा सगळे बरे पण आमका दिवच्या गायलो तो आमका आशीर्वादाने बरं आमका नितळ कर आमका बरे कर सम्या देवा त्या आशीर्वादा म्हणता असताना गजल अरे का बरका तो आपण सम्या touch them Lord at this very moment heal them in a wonderful way जेसो 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 तुझ्या वरती पण सगळे नका दी सम्या आयच्या या सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या वरती आदारान कर सम्या जेसो मंगळा जेसो दाळा अर्थदाराने भुरग्यांक जाय जाल्यार बरे पण दिवच्या आयलाय जाणसा हालेलुया 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 तस जेजू सक्रमेंत અમારી પાત आमच्या मका आमच्या संगाता आमच्या मध्ये आमकां आमची भीती म्हणजे गायलो जेजू केन्नाच आमकां सणसणीन आमच्या संगाताच रावता कित्याक ताच्या भुरग्यां खातीर कितेंच करूंक तो जेजू तयार आसा वय जेजू तूं आमकां केन्नाच सणसणीनाय आमकां केन्नाच राखताय तूं सम्या हे वर्ते म्हण तूं आमकां दिताय जाल्यार वर्ते जिवितांत दी आमकां तूं सांबाळटाय तुजें बरेंपण तूं दिता आसतना सम्या तुज्या मोगांत आमी बरोवंक ह्या मोगांत आमी रावूंक तुजें बरें म्हण आमी संभ्रमूंक जाय जाल्यार सगळो आदार तूं आमकां दी आमचें जिवीत सुखा संतोशाचें समाधानाचें भावार्थान बरयलें तुका मानवा सारकें तुजे सांगात एक जावन जियोंक आमचें थंय कर मोग एकामेकाक हर एकल्याक खंयचेय मनीस आमच्या लागीं येता आसतना जिवितांत वण घेवच्याक तुजो आदार दी तकले आमी बागव्या जेजू नमस्कार करुया आराधन करुया वंदन करुया Yesu Krista tu sergincha serpodon tuka naman kartam आराधनानि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानि वय आराधन करू आयल्या सम्या आम्ही वंदन करता सम्या जीवने आमचे समर्पिता ते जेजूवर आमचे दिश्ट घालया एक घडीभर त्या जेजूक पळोवया जेजू आमकां पळयता आयच्या दिसा म्हाका हर एक लागीं पळोवचे खातीर तो हांगा आयला ह्या वर्त्या मरियमेक मान करच्या म्हज्या पूर्ण शेतांत आज जेजू आमकां ताणें आपयला तर कितें बरेंपण ताणें आमचें ताणें पळयलां आनी बरेंपण दिवच्याक ताणें आमकां आपयलां कितलेशे लोकां घेवंक पावट आसलो ती येवनात पूण तुमी पावट घेवन आयल्यात तर हाका जेजू म्हणटा म्हज्या लागीं आयल्याक हांव खाली हातान पाटी धाडचो ना प्रेज द लॉर्ड Praise Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यानो तुमचे दिश्ट त्या सक्रमेंत आसल्या जेजू वयर कित्याक आमच्या खातीर किरकोळ जावन उंड्या रुपी तो आयला कित्याक उंड्या रुपी तो आयला की म्हळ्यार ताका आमी खावच्या खातीर ताका आमी सेवच्या खातीर ताका आमी भोगच्या खातीर ताका आमी पळोवच्या खातीर एखादो वेळा व्हडले 15 रुपया आयले जाल्यार आमकां खावंक जाता ना आज येवकारिस्तांत जेजू उंड्या मारिपाक आयले तर आमकां खावंक आमी सेवंक आमी बालिश्ट जावंक मागचे न्हू तत्त जेजू आमच्या मुखार आसा हे जेजूक वर्तदारान स्तुती गायन करतना जेजू सांगता उलयता आसतना जेजूक गितां गायता आसतना म्हणजे काळजां मना संतोषान उल्हासान उडी मारूंक जाय कित्याक थंयसरलो एक उल्हास थंयसरलो एक
संतोष आणि तसले उर्बा ह्या जेजू सांगत असताना चड आणि चड मापान तो आमकां दिता तर माहिती जावया स्तुती गायन करूंक जेच्या वरत्या मोगान बरोंक हे स्तुती गायन करता असताना तुझ्या काळजाच्या गुणा येता ना तुझे उमाळे बरोवन ओमतो न्ही येव न्ही कशें तुका क्लॅप करूंक आसा की थाळयो पेटोवंक आसा की ह्याचे जो वरत्या तरान मान करूंक आसा की तेंच्या तरान तुका मान करूंक आसा हे स्तुती गायन करता असताना व्हडा ताळ्यान गावचें वापर तरान सगळे कुडी मना काळजा जावन जेजूक आमी आराधन करचे सांगता म्हणया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बाबा हरसून गावया जेजू सौम्या हरसून गावया हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया निंदेवा पापा हरसून गावया जेजू सौम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया जीवदातारा हरसून गावया जीवित दिल्या हरसून गावया कृपेवंता हरसून गावया सस्ताच्या बापाक हरसून गावया जीवदातारा हरसून गावया जीवित दिल्या हरसून गावया कृपेवंता हरसून गावया सस्ताच्या बापा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया दैविक पुष्पराग हरसून गावया रायांच्या रायाक हरसून गावया सताच्या आत्म्या हरसून गावया सरपत वैधाराक हरसून गावया आणि दैविक पुष्पराग हरसून गावया रायांच्या रायाक हरसून गावया सताच्या आत्म्या हरसून गावया सरपत वैधारा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हात बांद हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया वंदनी स्वामी ಎಲ್ಲರೂ ದಾರತಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತ ವರಗಳಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ನೆರವನ್ನು ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಯಿಸಿ आमच्यावर घाल सगळ्यात दिष्ट हर एक तुझे दाण्याची वाढची दिष्ट ह्या मुलग्यावर पडून सम्या जेसो ह्या जेसो कापाय नाही सम्या जेसो भंग घेतात सण सोडी नाही सम्या या मगा तुझ्यामध्ये रक्ताचे बळा सोडणी सर्वमान सर्वच्या वंदन करूया आम्ही वंदन करूया अर्घा दिव्या अर्घा दिव्या अर्घा दिव्या वै सम्या देव वास्तुका अर्घा सम्या सर्वमान वंदनका हिन वास्तुका आम्ही काळजा आमची सम्या जेसो सगळे बरे पण देऊन चार वायलाय आणि चला बरे पण आमका करताय सम्या हालेलुया 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 अर्घालेले अर्सिले वंदन सगळे आम्ही जेजूक दिवचे कित्याक ताणें आमकां यथेश्ट मापान दिला ताणें आमचो मोग केला त्या देखून आमी वत्त्या तरान तसो मोग करूंक आयल्या मोगचें सम्या जेजून कोणायकी ना म्हणून कोणी येवं दी तांकां सगळ्यांक घेतला त्या खातीर आमी म्हणटा पिडेस्तांक पळयत आसतना गरजेवंतांक पळयत आसतना बुकेल्ल्यांक पळयत आसतना निराधारांक पळयत आसतना ह्या जेजूचें काळीज सुरसुरलें सुरसुरलें म्हणटा आमकां वांजेलिस्ट हाचो अर्थ ह्या जेजूक बिरमोत दिसली आज हांगा आयल्या हर एकल्याची बिरमोत ताका आसा हर एकल्याक तो पळयता आमचे सगळे आटेबिटे तो जाणा आमचे कश्ट तो जाणा आमची पिडा तो जाणा कित्याक आमचो मोग केल्लो तो हर एकल्याक जाणा त्याच देखून आमच्या जिवितांत बरें करच्याक आयिल्लो जेजू खुर्साच्या मरणा पर्यंत मात्र न्ही पुन्हा जिवनपणा वरवीं नव्या जिविताच्या वाटेक लावच्या म्हणसर तो आमच्या संगत आसा त्या देखून परत परत पुन्हा जिवन जाल्लो जेजू सिसांक दिश्टी पडलो शांती तुमकां म्हणा लागलो भावडटान तांकां बरी लागलो तांच्या जिवनांत जायतें बरेंपण बगोवंक तांकां ताणें पाव केलें मोगाचें न्हू मातयेच्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा एकलो कुड्डो जल्मातान कुड्डो खुड्ड्याक भीक मागोवंक मात्र अधिकार कित्याक ताका दुसरें काम करूंक जायना दुसरें उठल ताका ना हो कुड्डो देवळा लागीं गेल्लो देवळांत ताका बरो जागो ताणें घेतलो त्या जाग्यार मुखार तो रावलो आनी ताचो तुवलो ताणें सकयल घाल्लो सोडयल्लो कित्याक ह्या तुवल्या वयर लोक आयिल्लो ताका भीक घालतालो तुमी पळयलां जायत्या भिकारांक पयलें आतां आमकां चड पळोवंक मेळना पूण आत्तूर आमी गेल्या जाल्यार हर एका भिकारा ताचो एक जागो ते विंचताले कित्याक म्हळ्यार तांकां थंय चड भीक मेळटा म्हण तांकां कळीत आसलें हर एका वर्सा म्हणजे माय म्हाका ल्हान आसतना केदाळे वर्सां व्हरता आसतना एकलो हातांनी पांय नातलो एकलो भुरगो थंय न्हिदोन आसलो हांव हर एका भिकाराक एक एक इल्ले पयशे घालून येताना तो जागो म्हाका कळीत आसलो हो मनीस हांगाच आसतालो म्हूण आनी हो बार्तिमेस त्याच देवळाच्या दारवट्या लागींच रावल्लो आनी ताणें लोक भायर भितर वेताना उलोवचें आयकल्लें जायते जाण म्हणटाले जेजून तशें केलां जेजून बरें केलां जेजूक अधिकार आसा
जेजून गूण केला आनी हो बार्तिमेस सकडी आयकतालो दिसनातलें ताका कोण उलयता म्हण कळनातलें आवाज एक आयकतालो ताका आनी हो आवाज आयकतना तो म्हणा लागलो एकादा वेळा ह्या मनशान ताका बरें केलां हाका बरें केलां तर तो येणे आयलो जाल्यार म्हाका बरो करतालो म्हाका बरो कर पळया भावार्थाची गुणां ती बरो करतालो करतागी म्हूण विचारूं ना आज आमची जायतीं कामां आमी करूंक येतना दितागी जातागी करतागी तो म्हणा लागलो तो जेजो येणे आयलो जाल्यार म्हाका बरो करता आनी कोणें गी बोब घाली जेजू आयलो म्हूण ह्या वेळा बार्तिमेस ताका कळीत आसलें जेजून ताचो ताळो आयकलो जाल्यार ह्या जाग्याची ताका गरज ना त्या भिकमागच्या तुवल्याची ताका गरज ना त्या देवळा लागीं येवचें ताणें तें भिकेक राखचें गरज ना पळया जेजू येवचे पयलेच तेजे काळजांत आसलो तो बावार्थ जेजू आयलो म्हणटा आसतना संपूर्ण जाता आनी म्हणटा जेजू म्हजो ताळो आयकलो जाल्यार ताळो आयकलो जाल्यार खंडीत जावन म्हाका गूण करतालो म्हाका दिश्ट दितालो आनी ह्या वेळा बार्तिमेस बोब घालूंक सुरू जालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमात्मा म्हजी काकूट कर थोडे म्हणा लागले कुड्ड्या हो घेत राव आतां आमकां थोड्यांक बेन दिसता प्रेज द लॉर्ड म्हणून बेन दिसता पब्लीक प्लेसांनी वचून ही गजाली तर बसताना ह्या कारांनी आमी वता आसतना एक क्रिस्ताचो गुर्तू काडूंक आमकां बेन दिसता आमी बेतो हेणें कोण आसा तेणें कोण आसा बार्तिमेस ताका बरें भियोना कित्याक ताका कळीत आसलें कोण जेजू म्हण खेतना आमकां जेजूचो अधिकार कळीत आसा तर आमी खंयच्याकी भियेना हांव म्हाकाचें न्हू बरें करून आमी भियोंकूच नजो कित्याक जेजून बरें केलें तो भियोना कितल्या जाणां ताका कितें कितें म्हळें कांयच भियोना फारिजेवांक शास्त्रींक तो म्हणून आत्याग्याच्या पिलान म्हणा लागलो तो त्या देखून बार्तिमेस कळीत आसलें ह्या जेजूक उलो मारल्यार म्हाका बरें जातालें त्या देखून कोणाचें गण्य करना कोण ताका म्हणा लागलो उलो करिनाका जेजू दाविदाच्या पुता म्हणा नाका त्या मनशांक प्रॉब्लेम आसलें जेजू म्हणलें न्ही दाविदाच्या कुळयेक हाडल्या म्हळें तें ताका प्रॉब्लेम आसलें त्या खातीर जेजू दाविदाच्या पुता म्हणा नाका तूं पूण बार्तिमेस कळीत आसलें कोण जेजू म्हण कुड्डो तो दोळे आसोन दिश्ट आसोन जेजूक पळयले ह्या बावटानातले पूण जेजू बार्तिमेस आसलो बार्तिमेस व्हडल्यान बोब घाली लागलो आनी म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमात्मा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर आनी कितल्या व्हडल्यान ताणें बोब मारल्या देखून जेजू म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय मगेचे भावन विनर हें सवाल जेजू बार्तिमेसाक मात विचारना आमकां हर एकल्याक विचारता हांवें तुका कितें करी जाय ह्या संवसारी लौकीक वस्तूच्या वंदवणेंत आसतना आमकां थोडे फुडें हो आवाज आयकोनसो उणो कित्याक म्हळ्यार आज संवसाराचो आवाज इतलो धराबस्तमापान जाला की डीजे कितल्या व्हडल्यान घाल्यार लोकांक पावना आनीकी घाल म्हळ्यार वॉयस कल्चर नॉयज कल्चर कितलें जाल्यार नाचोंक उडी मारूंक तेंच बोळ खंय येता आमी जेजू लागीं येतना म्हज्या भावान भयणीनो खरो जेजू आपणाक गूण करतालो म्हूण जाणा जाल्लो बार्तिमेस व्हडा ताळ्यान बोब मारता आनी जेजू लागीं म्हणटा म्हाका पळोवंक जाय आय वॉन्ट टू सी जेजून म्हणोना फाल्यां ये परवां ये आमकां एक संवय आसा अणवी संवय ती कित्याक म्हण आमचे कडेन पयशे आसतात जाल्यार भितर दोन फाल्यां येवं दी परवां येवं दी तुजे कडेन आसात म्हण ताका कळीत जावना पूण जेजूकच आसा त्या देखून कोणाकी देवें दिवंक आसा तर मगाच्यान आमी फाटीं करचें न्हय फाल्यां ये परवां ये म्हण ताका चालपोवचें न्हय कित्याक कितें अणवेपण आमचें बरें जायचें जेजू बरें आपुरबाय तरान जायचें आमी जेजूच्या मेटांनी चलतना जेजू बरी जावंक आमी पेसाडी जाय जेजू म्हळ्यार पावना ताणें चलयली ती मेटां आमी चलय जाय ताणें केलें कार्य आमी करी जाय ताचे बरी मोवाळ जाय जाय दाळ जाय जाय कणवळे जाय जाय जेजू म्हणा लागलो त्याच घडये म्हणा लागलो यू विल सी पळय दोळे उक्ते जाले मगाच्यान बार्तिमेस जल्मान कुड्डो आसलो
पयले बटी आपले दिश्ट उक्ती करून पळयता आसतना ताका पळोवंक दिसले देवा इतलो बरो संवसार कितें बरो आसा होपा तो पात येवंकच ना उडी मारलो संतोषान देवाक आर्गान येवंक लागलो जेजू मुखारच उडी मारलो आमी कितले जाणां बरें जाताना आमी कितलीं जाणां देवाक आर्गान येवंक फाटी येता म्हजे एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता जायते जाणां मागोवंक येतात जायतीं जाणां बरीं जातात जेजून बरें करचें परत तेच जेजूक आर्गान येवंक येना तुमकां एक दृश्टांत सांगता एकच वर्सा पयलें बॉम्बे गेल्ले तेन्ना मानोरे म्हणल्या जाग्यार आमी गेल्ले हांव आमचे प्रेयर टीम आशिल्लें तांकां काडून गेल्या दुबय जावन आयिल्लीं ती सांगाता मेळ्ळें हांव थंय वतना जायते जाण तांकां म्हजी वळख आशिल्ली पयलें आनी पट्टांत मस्त जाणां म्हाका मेळिल्लीं ती सगळीं आयलीं मागोवंक म्हणून अशें येताना एक कुटुंब आयलें ईस्ट इंडियन चेडू मेंगलोरियन चेडो ती आमचे घेवन म्हणा लागलें 17 पावन भांगार आमचे चोरी जाला 17 पावन भांगार ह्या वेळा आमी म्हळें जायत मागया हांवें एकच मागलें देवा तुजी पदवी आनी महिमा परगट करच्याक हें जालां जावंक पुरो कंडिजां दाखोवन दितालो आनी सांत आंतोनियोर व्हरता भक्तीन हांवें म्हळें संत आंतोनी दाखोवन दी तुजी महिमा जावं दी इतलेंच मागलें मानोरिदान मारवे वता आसतना बोटीर उतरोन आमी एक कार धरून वता आसतना मोगाचें न्हू म्हज्या बगल्यांत आसल्या प्रेयर टिमाच्याक तांची बरी वळख आसली तांकां ताणें फोन केलें आमचें भांगार मेळ्ळां कोलो संतोष त्या टिमाक आमच्या अय्यो देवा ती म्हणा लागली फादर वॉट ए मिराकल हांवें म्हळें देवाची पदवी आनी महिमा देव कितें करता तें ताका कळीत आसा आनी ह्या वेळार चर्चे चल्ले फादर तांकां 17 पावन भांगार म्हळ्यार कितले पयशे फादर तांणी काल म्हणी कर तांणी कितें म्हणी गिफ्ट दी जाय फादर हांवें तांकां सांगलें तांकां सांगा एकच एक मीस आर्गां बलिदान जावन देवाक भेटोवन दी दिवचें सोडचें तें तांचें काम केंच्या इगर्जेतार कोणा दितात तें सगळें तांकां आमच्या पक्षान तांकां सांगा देवाक आर्गां दिवंक देवाक आर्गां दिवंक एक मीस आमी त्याच दीस संजय एका फंक्शनांत आसले हांव फंक्शनाक गेले हांव ते वतना आयलीं सगळीं तें सगळें कुटुंब धांवन आयलें आनी म्हणा लागलें थँक्यू देवाक आर्गां तुमी मागल्या देखून मेळ्ळें म्हळें देवाक आर्गां दिया एक मीस भेटया तितलेंच जायत्या जाणांक हांवें सांगितलेंच देवान दिल्लें आसतना देवाक पाटी उपकारी मन दाखोवंक विसरनाकात कित्याक देव आमचे रागार जावचो ना पूण आमचें मन कसलें कशें कसलें धरुणायचें कठोरायचें कठिनायचें देवान दिल्यार एका मिनिटाक आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय देवान गेले आज जपा आज सरी आमच्या जिवनान कितलें आसा आमकां कितलें दिल्यार पावना थोडे पटी त्या देखून आमी संतुश्टी जायना म्हज्या बारान बेडार इतले आपर पायताना देवान आमकां रचला एकेल्याचे कश्ट पळयल्यार पुरो मोगाच्या बारान बेडिनो इतले कश्ट गळो ती थोडे वेळा म्हणजे तुमी कशें जियेतात पूण देवाक कळीत आसा हे कश्ट कशें हळू कर जाय म्हण ह्या वेळा मोगाच्यान सगळें तुमचें समर्पण करात कितें कडी आसा मोतींत जायते आटेविटे जायती कंत जायती बेजाराय सॅडनेस मोतीन समाधान ना संतोष भोगूंक थंय कितें कितें ना बगसणान आमी जियेता जायते पटी आनी त्या देखून आमकां जें कितें आमी विचारता तें मेळना कित्याक जेजू वर्त्या तरान आमकां म्हणटा ना बगसणाची काळजां देव बगसूंक शकचो ना देखून हांव तुमकां सांगता मार्काच्या वांजेलांत तो म्हणटा कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हण सत्माना आनी तें तुमकां मेळटलें त्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेर तुमकां कांय पुणे विरोध आसल्यार तें बक्षिया तवळ सर्गेचो तुमचो बापूय तुमकां तुमची पदकां बक्षितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय मुखार मातेवचो वांजेल आमकां सांगता देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा तुज्या भयणीक तुजे विरोध काय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय
एक घडीभर मौन रावया. कोणा वयर म्हाका राग आसा, कोणें तुका द्वेशिला, कोणा लागीं रागार आनीक आसाय. येदोळ बगसिनासतना मागण्याक आयलाय आनी आयलाय तरी तांचें नांव काड, तांचें नांव काड, उगडासा काड आनी म्हण, जेजू म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जेजूच्या नांवान हांव तुका बक्षितां. तुज्या मनांत तें सांग. कोणाचें सगळे नांवां काडूंक आसा सांग. जेजू म्हणटा हांव आसा. त्याच प्रमाणे तुवें कितल्या जाणां दुखयलाय, कितल्या जाणांच्या जिवनांत खेळ्ळाय, कितल्या जाणांचें जिवन पिडार केलाय. ह्या वेळार परत तुज्या काळजाच्या गुन्यांत सांग. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जेच्या नांवान हांव तुज्या बक्षाणें मागता, म्हाका बक्षी. जेच्या मोगान बरोवन हांव म्हणटा हांव तुजो मोग करता. सांगाता आमी म्हणया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. भोव मोगाळा जेजो, भोव मोगाळा जेजू, तूं कुर्सार कोश्टोन, तूं कुर्सार कोश्टोन आनी वळवळोन आनी वळवळोन आसता आसता तुजो प्राण तुजो प्राण बलिदान करच्या पयलें, बलिदान करच्या पयलें सगळ्या मनशा कुळाक बगसून सगळ्या मनशां बगसून बापा लागीं प्रार्थना केले. बापा लागीं प्रार्थना केली. बापा बापा तांकां बगसी. तांकां बक्षी. कित्याक कित्याक ते कितें करतात ते कितें करतात ते नेणांत. ते नेनांत. सम्या जेजो, सम्या जेजू, आज तुज्या वडा दयेन आज तुजे वरदयेन आनी काकुतीन आनी काकुळतीन म्हाकाय तुवें बक्षिलाय म्हणून बक्षिलाय म्हणून हांव पातयेता. हांव पातयेता. आर्गां जेजो, अर्गां जेजू, होगलाप जेजो, होगलाप जेजू, स्तुती जेजो, स्तुती जेजू, महिमा जेजो, महिमा जेजू, वंदन जेजो, वंदन जेजू, प्रणाम जेजो, समान जेजू, होसाना जेजो, होसाना जय जेजू, जय जेजो, जय जय तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. गणे हात वर करून स्तुती करूया मोगाचेनो. हालेलुया, 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 हालेलुया. बसुला कडेन जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा. सगळे तुज्या कुडींत आसले सगळी बगणां, सगळे बांदपास काण उडोवंक माग. जेजू सोडवून धरा. आराधन तुका. आमच्या काळजाच्या कुण्या सगळ्यांक हें गीत येता. त्या देखून हर एकल्यान आमी व्हडा ताळ्यान गावचे. ताळो चोक करून दवर नाकात, ताळो उणो करून दवर नाकात. व्हडा ताळ्यान काळजाच्या गुण्या येता ती उतरां येवं दी. आनी हेच्या दिसा म्हणटात सना तुज्या कुडींत सगळे उणेपणां भरती करूंक माग. सगळे बांदपास निकळोन पडोंक माग. सगळे उणेपणां संपन दरान जेजूचो निकळोन घालून दी. आनी आम्हा सर्व कितें बरें म्हण मेळच्या जेजूचो आदार दिवं दी. जेजू मोगाळा आराधन तुका. सांगता म्हणया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्बे सागोरा आराधन तुका. पूर्वे सागोरा आराधन तुका. सोडवून दारा आराधन तुका. सोडवून धरा. सोडवून धरा आराधन तुका.
Baby tu somo wadon asai Kurben tuam kane donasai Povit saga tu sugi bunasai Kurpen tu amka nedon asai Uwi sangga tu sohibon asai Jisu mogala Aradan tuka Aradan tuka Yesu dayala Jisu dayala Aradan tuka Aradan tuka kurpe sagora Turte sagura Aradan tuka Aradan Yesu wandara Yesus wandara Aradan tuka Adi Jesu tu amso astro Tuji vina ko nam ka dusro Swadik Jesu tu amso asro Tuझे बिना को आका दूसरो Soumya Jesu tu gori boro Tum sab che chine so ek saro Soumya Jesu tu gori boro तुम सामचे जिनके Yesu एक सारो जीसु मोगला Aradan tuka आराधन तुका Yesu dayala जीसु दयाला Aradan tuka आराधन तुका Kurpe sagora सागोरा Aradan tuka आराधन तुका येशोर वंदरा Aradan tuka आमचे हात उभारणे हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah Gloria valer 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 Kiara bala 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 Kiara bala 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 touch them heal them heal them touch them Lord at this moment let your powerful blessings be upon them Jesus let your healing power come down at this very moment Jesus let your healing power come down
Send your miraculous power. Send your saints. Send your angels upon this place. सगळे संत भक्त सगळे तुझ्या पडव्या ह्या जाग्यात धाड मोरी माय जायते विणावर येत ह्या सगळ्या भुरग्यांना जायते पवित्र सगळ्यात वाढव दी आणि सोड आणि चढ बाप्पा जेजू दोघे दिता इथे आशीर्वाद वर समय वरत्या काळचा वरत्या मोगान वर समय सोड आणि चढ हालेलुया 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 सगळे आम्ही उभी राहूया मगाच्या मार्कस एवंजेल पहिलो अध्याय 40वी ओळ आमकां सांगता खोडकार म्हणा लागलो हांगा बरें केलो जेजू म्हाका बरें करता सगळ्या तुज्या सांगात म्हणा लागलो या ते म्हणा लागलो आमी येना शहराक आमी येना आमी माट्याने आसचे पूण हो म्हणा लागलो ना हांव येतालो जेजून म्हाका पळयलें जाल्यार हांव गुण जातालो आनी ह्या जाग्यार घेवची गरज म्हाका आसची ना माट्या घेवची गरज आसची ना जेजू सांगता आर्गां दिवंक हांव पावतालो गेलो धांवी गेलो मुखार वतना जेजू दिसलो धांवन वचून म्हणा लागलो जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण कर जेजू म्हाका गूण कर म्हाका बरो कर जेजू मेक मी क्लीन जेजू म्हणा लागलो त्याच वेळा वय म्हजी खुशी गूण जा बी क्लीन त्याच वेळा खोडकार त्याचे काळ सगळे ते कोड निकळले ल्हान भुरग्याच्या खाती बरी त्याची जाली खोडकार आपणाक पळयता नितळ जालो वडा संद जावन उडी मारता मगचे भावना आनी भयणी आमच्या जिवनांत आमी बरें जावंक जाय आमच्या जिवनांत आसली पिडा गोण जावंक जाय जायत्या जाणांची पिडा गोण करचो जेजू आमच्या मुखार आसा वयच आमचे ताईच आमचो काकुदास चडवंदार कितल्याशा जाणांची पिडा गोण केलो त्याच कडेन ताणें एक दिश्ट गेल्या पुरो ताणें एक उतर म्हळ्यार पुरो त्या खातीर शताधिपती म्हणा लागलो तुवें एक उतर सगळ्या पुरो म्हजो सेवक गोण जातालो ताणें म्हाज्यार हात धरल्या पुरो त्या खातीर जायरस म्हणा लागलो ये म्हज्या तुवेच्या तकलेर हात धरून माग आनी ती स्त्री म्हणा लागली रक्तस्रावाची ताचे तकले सकूड का पडल्यार पुरो हांव गोण जातालें सम्या हांगा आयल्या सर एका भुरग्यांक तूं जाणाय त्या भुरग्यांची पिडा तूं जाणाय आतां ह्या वेळार गोण करची तुजी सगत ह्या येवकारीच्या सग्रमेक हांव भायर सोरोन दी सम्या जेजू वस तांकां आपड तांकां गूण कर नितळ कर सम्या तांच्या गुडीन तकलेत हांव तळयो पर्यंत आशिल्ली सगळी पिडा गूण कर मगचे भाव भयण तुमचे दोनी हात काडून तुमच्या काळजा वयता व्हरात दोनी हात काळजा वयता व्हरात एक घडीभर तुमचे दोळे बंद करात तो समी फाटल्या दिसांनी रेतरी गेल्या दळा एक कॉलेज करची चली म्हणा लागली जेजूच ना म्हाका गूण करिना म्हाका बरो करिना हांव घेवचें घेयना पण तुज्या तकलेर हात धरून मागता आसतना जायत्या वेळ आमी तिच्या वयर मागले रे ते टिमान सगळ्यांनी मेळोन ह्या जकांनी मेळोन ह्या वेळा ती म्हणा लागली कितलेशा वर्सां थावन हांव वळवळटा त्यात एपिलेप्सी फिट्स तेजी पिडा जावन दिसाक 7-8 उडी म्हळ्यार बरें पडटा पूण आतां तुमी म्हज्या तकलेर हात धरून मागता आसतना म्हज्या मुखार जेजूचो रावल्या बरें म्हाका दिसलो जेजू रावन म्हाका म्हणटालो तुका हांव गूण करता भुरगे हांव आसा आनी ह्या वेळा म्हज्या कुडी जावन एक जाली एक सगळें निकळोन गेल्या बरी जाली म्हजी सगळी कूड हगूर जाली आनी उपरांत सबार त्या उपरांत ती आपल्या जिवनांत तिणें बगुल्लें ते वर्त संतोष वळणूक लागली म्हणा लागली कितल्या वर्सां हांव कश्ट जालें आजुनूय ती बरी अपरबाय तरान शिकोन आसा आनी म्हणटा देवान वर्त्या तरा म्हाका गूण केला गूण करचें जेजून मोगाचें भावन आनी भयणीन हांव मागचें आमचें काम जेजू खंयच्या तरान येता खंय रावता खंय उबें रावता खंय आमकां आपडटा तें आमकां कांयच कळीत ना ह्या वेळार मागया आमी आमची सगळी पिडा गूण जावच्या खातीर कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा असली व्हडली पिडा ह्या पिडेत जावन ऑपरेशन जालीं जायतीं जाणां आसात पॉल सेलेन एप्रोचिन फ्रांसीस बेनेडिक्टा ह्या भुरग्यांनी मागोवंक विचारला ह्या वेळार तांचे खातीर मागया ताची ती कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर मगाचें न्हू तकलेच्या असमतोलान मागा कोणा सकळे तकली गोळ तकली दूख
तकलेची पिडा तकलेन कितें सरयल्यार बरी जावचें कितें जाता म्हण कळीत जायना जेजो म्हणटा हांव आसा तुका हांवें कितें करीत जाय म्हणटा विचारता बार्तिमेयाक विचार लागलो आनी त्या कोडकाराक म्हणा लागलो म्हजी खुशी जावन आसा तूं नितळ जा निर्मळ जा ह्या वेळार जेजून खुशी वेल्यार पुरो माग जेजू कडेन माग दोळे दूख दोळ्यांत दुकान येवची कॅट्रॅक्ट जाला दिश्ट बरी ना सांग जेजूक कान दूख कानाचे फुलांत कितें आवाज आयकल्यार बरी जावचें थोड्यांक तेच ना तें आवाज आयकचे बरी जावचें माग जेजू कडेन नाकांत उसस कडेन कश्ट जाता एक लोळे बिळ्ळ्या बरी थोड्यांक एक हाड आयलां तें गूण जावच्या खातीर माग गम इन्फेक्शन टूथ पेन जिबेचे प्रॉब्लेम ताळ्याचे प्रॉब्लेम गळ्याचे प्रॉब्लेम स्पॉन्डलिटीस मायग्रेन वॉटिगो चली कसली पिडा आसा तरी जेजू कडेन सांग जेजू म्हाका गूण कर जेजू सांग बऱ्या तरान सांग जेजू विचारलें ना म्हणना सगळ्यांक दिता तो अरे एकल्याक दिता तर मगाचे भावनाडे बेडेनो संपूर्ण तरांक गूण जावन छा मागया कोणा सकडी काळजान धडधडे आसा ते एंग्जायटी फियर काळजान एका तरेची कोंकुल्या बरी जावचें सांगा जेजू मागात मागात ह्या वेळार जेजू म्हणटा हांव आसा तुमचे सांगाता हांव तुका गूण करूंक आयलां तुका आपडूंक आयलां पोटान दूख पोटान साबणी भियेनाका जेजू कडेन समर्पीत करात सगळें ताका दियात आनी सांगात बरें करूं जायतीं काजारां ह्या दिसांनी फुटल्यान जायतीं काजारां देसवाटल्यान जायतीं जाणां येवन रडटात कितें करचें फादर कोणा लागीं वयचें फादर कित्याक तांकां बूद येना फादर जायतीं रडटात जेजू तसल्यांक तांचे मोती परती जेजू बरें कर जेजू एकामेकाक सांगात येवच्या तांकां हाड जेजू पेंकट दूख पाट दूख हाताचे गांठी पांयाचे गांठी भुजां दूख फ्रिजींग शोल्डर असली कोणी आसात तरी जेजू कडेन मागात जेजू म्हणटा हांव तुका गूण करूंक आयलां हांव तुका गूण करतां किडनी प्रॉब्लेम किडनी स्टोन डायलिसीस लिवर प्रॉब्लेम फॅटी लिवर सिरोसिस गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम थायरॉयड वेरिकोस वेन्स व्हीजिंग आस्मा ब्रॉन्कायटीस असली पिडा आसली जेजू सांगात जेजू कडेन मागात जेजू विचारलें ना म्हणना कित्याक कोड्या बार्तिमेयान बोब घाले जेजू जेजू थंच खडकार म्हणा लागलो तो जेजू थंय आसा धांवलो खडकार धांवलो आनी म्हणा लागलो वेंग मारी लागलो ताका आनी पयस रावन आपल्या वरत्या काळजान ताका वेंग मारली ताणें त्या जेजूक काळीच ताका दिलें आनी म्हणा लागलो तुजी खुशी वयस जाल्यार संपूर्ण तरान ताणें वेंग मारी नासतना काळजांत वेंग मारी आसता तुजी खुशी करूंक बिलकुल साधना म्हण ताका कळीत आसलें सोम्याच्या वरत्या मोगान बरोवन सोम्याक वेंग मारात ह्या वेळार तुज्या काळजा भितरच तो जेजू येवन दी तुज्या मुखार रावला जावंक पुरो तुज्या हर एका पिडेंत तुज्या हर एका समस्यांत होत जेजू आयच्या दिसा तुका बरें करूंक आयिल्लो जावन आसा तुका गूण करूंक आयिल्लो जावन तुजे समस्या तो जाणा आर्थीक समस्या जावंक पुरो कुटुंबांत पुटावळ आयल्या जावंक पुरो कुटुंबांत तुजें असमाधान जाला जावंक पुरो कामारांत हचल्यांक जेजू म्हणटा हांव आसा तुमकां गूण करूंक तुमची परिस्थिती बरी करूंक तुमच्या जिवितांत कितें सकडी उणेपण भरलां तें हाडूंक भुरगीं ना जाल्यार कपल्सांक भुरगीं दिवच्याक कोणा सकडी फायब्रॉयड सिस्ट हचले ब्लॉकेज प्रॉब्लेम आसा नर्वस विकनेस हचले प्रॉब्लेम आसा तळवी पांयाची तळवी उलपता हचले जेजू म्हणटा हांव आसा गूण करूंक तुमकां हांव गूण करतलो सगळे आमी वरत्या मोगान मागया गूण कर जेजू म्हणटा ताच्या कडेन विचारया आनी जेजू म्हणटा हांव आसा गूण करूंक जेजू गूण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या गूण कर जेजू पिडे शिडेंतले गूण कर सगळी पिडा गूण कर सम्या कष्टांवर गूण कर गूण कर जेजू आपण बायतारान ताका पिडे शिडेंतले तुझे सगत या एवढी सदा बाहेर सरून दे बाहेर पडा सम्या जेजू जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर
जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू आपोर जेसू आपोर जेसू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोर जेसू आपोर जेसू आपोर जेसू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोर जेसू पवित्रत्म्यान तुझ्या आपोर जेसू दत्त जेजू तुमच्या मध्ये गातात येता सक्रामेंत तुमच्या मध्ये गातात आसतना म्हाका न्हू ह्या सक्रामेंताचेर दिश्ट घालना तुम्ही नितळ निर्मळ जावच्या हो सक्रामेंतातलो जेजू तुमकां आपडटलो तुमकां वर्त्या दरान आशिर्वाद दिवचे आगे तुमच्या मध्ये ताचें संचलन जाता आसतना हर एकच्या कुडींत हर एकल्याच्या शिरांनी हर एकल्याच्या खालसांत मनांत तो जेजू संपन्न तरांची बदलावण हाडटालो उभे राहूया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಬೇಬವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೀರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ
ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬೇಕು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರ ಬೇಕು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನಾ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂತಿಮಿಗಲ್ಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तेहतीस सुम्याखी वर्त्या तरान आराधन करूंक मेळिल्लो वर्ता अवकाश घेवया. येत्या व्हडा सक्रामेंता म्हळ्यार गीत गावन अपुरबाय तरान आशिर्वादाक आयती जावया. येत्या व्हडा सक्रामेंता संस्थानामान करूया. पूर्वीला त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आगाया. सोलवोमेच्या अस्कतीच्या भावाटाचे बोलिव्या. सरसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा. पोत्री महिमा सस्तात एकाच ताळ्यात हसिता. तू बदोबाच्या स्वीगिता समासमी नावाता. आमेन. हे देवा विजय सक्रामेंता काल तुझ्या कस्टमरां जोगडास तूं आमकां सोडलाय. चड आनी चड करूया भुरग्यांक
आवडत्या पुणशदान तुवें आजारपण दिलाय तुझे सगत तांचे वड्याडी चडय आणि के वर्त्या मापान तुका लागीं सरूंक आनी आमी वर्त्या संतोशाचे माया मोगाचे जिवान जियो आमकां पाव कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमीन. येताव आमी ओडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती ओडा उल्हासान जेवना तुझ्या सगळींच्या जेवना तुझ्या सोमिया ओरपी आमी आयल्या भक्ती मोखा तुका आमी हसिता कालसान ओना एक सा तुझी स्तुती गाता वरदा बलिदा तुका आमी भेटयता येता आमी ओडा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओडा उल्हासा जेवणा तुझ्या सगळीच्या मगचे बाबडेन वर्त्या वडा जेवणाक आमी आज आयल्या हें जेवण हांवें पयलें सांगल्या पर्यंत उण्यार पार जेजून आमकां खावंक दिल्लें जावन आसा त्या खातीर देवाक आभार मानया जेजूच्या वर्त्या मोगान बरोवन मिसाचें बलिदान आर्कां बलिदान जावन तुमच्या सत्य सवां खातीर भेटयत आसतना पवित्र इंद्रात आमकां राखो दी आनी सांबाळू दी त्याच पवित्र इंद्राच्या नांवे मिसाचें बलिदान आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तेच पेद्रोन म्हणलें उतरां सोम्या कोणा लागे वचो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची जिवीत दिवची उतरां जिवीत दिवची सगत जिवीत दिवपी जेसू आमच्या सगत आसतना खंयची गरज ना ह्या ताच्या लागीं त्या सक्रमेंत मुखार दिंबेर पडटा आसतना हर एक आमच्या आठवड्यात तोच पळयता ती स्त्री म्हणा लागली म्हाका एकच एक वाट रक्तस्रावाची स्त्री पहिले कितलो वाट ती गेल्या रितीने गण्य करूना ती म्हणा लागली आसा एकच एक वाट जेजू ताच्या लागीं गेल्यार हांव काली हाताने पाटी येवची ना आज आयल्या और एक लागीं जेजू वयर पातयेणी दवरल्याक जेजू काली हाताने पाटी धाडिना भरपूर आशिर्वादां देणी दिवन धाडटा तर तेच जेजू लागीं हांवें मागया सांग पेद्रू बरेंसे तुजें तें आसात उतरां जिविताची तुजें तें आसा तें बरोन ओमताच्या मापाचें जिवीत तुजें तें आसा तें स्पुनार जिवनपण तुजें तें आसा तें दार तुजें तें आसा ती वाट तूंच जावन आसाय ती वाट सम्याजेच्या मोगान बरोवन आपुरबायतरान आमची काळजां मनां येतळूच आमी जेजूक समर्पीत केल्यान कितेंय उणेपण आसा तें भर्तिकन दी सम्या म्हण आमी सांगता मागया हांव पातकी सपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरोन सांगता मनाचें दोन तोंडांत सर वायट धरून आनी बरें सड हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध
ह्या पासून बगे सदांच अहंकार मरे सगळ्या देवता आणि भक्ता आणि तुमका भाव भयणो मुझे खातीर आमच्या सरस्वत देवाला लागी सर्पदा देव आमची काकत कर आमची बातकां बगसन आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत प्रार्थया सर्पदेव आमच्या मोगाळ बापा तुवें हर एका भुरग्याक रचनाचें पोशण तो कर नसाई आमच्या जिविताच्या वाटेन सदांच आमकां पायता आसतना चड आनी चड मापान तुजो मोग करूंक तुका लागीं सरूंक तुवें दिल्लें तें जिवीत यथेश्ट मापान बगूंक आमकां पाव कर आमी मागता आमचो मेळ तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी रजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या वेळार अकला जुदेयांत गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळटली आनी देवाचे बिरांतीन ती बरून आसता पवित्रात्म्याचे माजातेन ती वाडत आनी सडत वेताली. पेद्रो सगळ्यांनी वचून बोवार्थाची भेट करनासता लिंडला शारांत वस्ती करनासला देवाच्या भक्ताशीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरेगर 8 वर्सां मांद्रेर लागलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रोन ताका म्हणलें, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजें हातूल सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिंडलांतला आनी शारोणांतला निवासियांनी ताका पळयताच ती सोमेस्त सोमिया थंय पडटले. चोपला शारांत तबिता नांवाची एक प्रवादीन आसली. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ कर्णांनी कडसिले. हस्तू वेळार ती पिडेंत पडली आनी मोर्न गेली. तिजे मोडे नानून मळयेच्या कुडांत दवरले. लिंडलांत हांव चोपलाक चड पयस नातलें. चोपलांत आसल्या सिसांनी पेद्रो लिंडलांत आसा म्हूण आयकून दया कण जाता तितले वेगी आमचेशी ये म्हणली एक मानावी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रो धाडला बराबर उठा उठी आयलो. तो थंय येवन पावताच ताणें ताका मळयेचे कुडाक आपोवन व्हेलो. सोमेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घाल 2 जाणटी जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दाखले आनी शेले ताका दाखोवन विलाप करूंक लागलो. पेद्रोन तांकां सक्टांक भायर धाडले आनी दिंबयेर पडून मागलें. उपरांत तो त्या मुडाशी पोट गुवोन म्हणालो, तबिता उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रोक पळोवन ती उठून बसली. तवळ पेद्रोन तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें बोवार्थ्याक आनी विधवेक आपयलें आनी ती जिवंत जाल्ली तांकां दाखयलें. ही खबर सगळ्यांत गाजली आनी जायती जाण सोमियाक सतमानूंक लागले. देवाचे उतार हें. देवाची ओडुपकार. सर्वीस पुराण आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें आमी फरीक करूं. सर्वेस पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी बरी करूं. कितें हांव पाटी देव सर्वीस पोराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडून करका दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वीस पोराचें नांव हांव वागंतलो.
सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें मोल आमी फारीक करूं. म्हज्या आंगण्यो हांव पाळटलो सभेहुचेर सगळे परचे समोर्त्यो उसारतलो सर्वेस्पराच्या धवळ्या मोकार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादी. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें मोल आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें मोल आमी फारीक करूं. समेस्तां आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करूं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझे उतरा सोम्या आत्मा आणि जिवीत सासनी जिवीत दिता ती उतरा आसा तुझे लागे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. काफेर्नावाच्या सिनेगॉगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या सिसा मदले साबार जाण हे आयकून म्हणाले हे उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांत आपणाचे सीस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वय. तर मनशा पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून पाटी वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेराक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमच्या मदें आसात थोडे सत्मानिनात आसले. सत्मानिनातले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पारदीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावनून तूं जाणा आसलो. परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्ल्या करीत कोणूच म्हज्या सरशीन येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जाण ताचो सांगास सोडून पाटी परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात? शिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीन म्हूण वचों? तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. सुंत देवाचो भगवंत म्हूण आमी सतमनला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. अप्पा बाबा सगळींच्या घेऊन केवाय बपतिस्मा क्रिस्ताच्या दे आमकां बोधलो. उंड्या वायना संगी बापा आमची दितांव तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका.
क्रिस्ताच्या आमकां बदलो आमचे मोडले कायना संवसार सर्वोस आमचे तुझे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे आप्पा बापा सर्गीच्या गीत उडो रक्तामासा क्रिस्ताच्या आमकां बदलो. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाबा सर्वेस्फूर्त मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या दाळा बापा ओपन घे आमची किरकोळ काणी. ह्या काणीक ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या हातांत दिता. तांचे ते असले उणेपण भरती करून जायत्या बरेपण आमकां रचून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वाचोवंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद सोबतरे तुवें सगळ्या मनशाकडे रस्ता आसतना तांच्या वर्त्या मोगा आनी उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय. त्या पुतान आमचो सोय मोग केलो की ताच्या कश्टा मरण आनी पुना जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळभर निरंतर गायतात तुझे मोकार. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगते. आपल्याच कुशेने कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. हो बाबा सग
जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्याने तोरो बापाचे चमण सणे पुन्हा जॉनपणा समे भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिविताचो उडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करू आमकां पाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. अपूर्वायचे आणि मोगाचे प्रार्थना समयान आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका कोण वायटले आमकां निवा सर्वेच परस्पर वायटले आमकां निवा दया करून आयची वितां सोंसका आमकां न्ही सर्गीच्या बागड्याच्या सोडंदाराचे जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशान रक्तले आमकां तुझ्या उदार कागोळदेन सर पातकांतले सुटय आनी जर आघातांतले वाठय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्यान जेजू क्रिस्त हातून तुज्या दम तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी परमाण तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोय आसूं माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो मोगेच्या बाबड्यान आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच आमकां आदार दिवचो आमच्या सांगात रावचो ताका आमी लागीं सरता आसतना तो भोव लागशिलो आमकां जातालो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली जिसू तुका राखो आसा सेवच्याक तुका हांव लालेव नासा तूं येवं एक काळजान म्हज्या राव तूं सदा सुम्या अज्ञान म्हज्या जिवो ओंडो तूं जिवीत दितात आयला सेवच्या तुका भक्ती बोला तुका सेवता तो
지혜도로 스스닉 수가 또 파우도로 지수도가 하라고 아사 승차도가 라리 아사 예도 소명이 발사 모자 râu sơ la số mya ất nhàn mô cha rư cơ số mya tu chế ất mi pi vân sơ mi chi vi ma ca đi ta số đô đi tu ma ca hai rắc ta se va chi vi mô chế कर तो पावन जिसु तुका हारा कोणासा सेवचा तुका हावलाले उनासा ये तू सोम्या ये कलसा मोचा तू सोम्या अज्ञान मोचा पेद्रो म्हणा लागलो सम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजें तें आसा तीं उतरां जिविताची प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा तुज्या आत्मेक काण आमी सेवला तुजें मांस आनी रगत आमकां काण आनी पिवान दिल्या तुका आमी आभारी जावन आसा उपकारी मनाच्या काळजांत आमी प्रार्थिता चड आनी चड तुजो मोग करून तुका लागीं सरूंक आनी तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जाता आसतना तुका खरें सक्सेस आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन करा जिवितान यथेश्ट मापान जिवीत सोडूंक वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दय करणे आसतना तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रबातावन मानाची वात तुमची घेवची क्रिस्टोफर आनी वायलेट मेंडोन्सा मूड बळ्ळे 5,000 रुपये तशेंच जया आंतोनी रॉड्रिगस बेंगलोर 3,000 रुपये सेवरीन अल्मेडा मूड बळ्ळे 1,000 रुपये डेनिस नाझरेत कलमाडी 500 रुपये आनी वेरोनिका मार्टिस आनी कुटुंब शंकरपुरा 2,000 रुपये तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचेर वेलांकणी सायबिणीची आशिर्वादां हांव मागतां दयकन दिमी घालया वेलांकणी मायच्या नव्यान आमी करया वेलंकणीचे माहे तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर वेलंकणीचे माहे तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर वेलंकणीचे माहे तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ये बो नितळी अंकारी बो भगवंतरीन दादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुता तूं गरबी समावच्या वेळी तुका भुगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक सड वाडोवंक हांव भोव सड अतिरिक्ता ये दुखेस्तजे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या परमी काकुळटीचेर पातयेवन
आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बसोन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाचे बळगेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. नाहीतर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. हात दूख गूण जावंक, आस्तीचे वांटे बऱ्यान जावंक, बरी जिनिये संगतीन फावो जावंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, भुरग्यांचे उलोवणे सुडाळ जावंक, डायवोर्स केस फाटीं काडून कुटुंबांत शांती आनी समाधान मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, बरें काम आनी विजा मेळोवंक, परगांवांचे विजा मेळोवंक, भुरग्यांच्या देण्या खातीर बरे मार्क्स मेळोवंक, केस जडचे रावोंक बरो फुडार मेळोवंक, कॅनडा वेची विजा मेळोवंक, कोर्टांत आसलेल्या केसीन जीक मेळोवंक, वायट सवयो संपूर्ण पयस वचोंक, वायट संबंद पयस वचोंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, गोवान पाटी घरा येवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड पाटी मेळोवंक, घरच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, वायट सक्तेन जावन पयस रावंक, रागान तावन सुटका मेळोवंक, कातीची पिडा गूण जावंक, 4 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, किडनी स्टोन आनी सिस्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, बावळो दूख गूण जावंक, 18 वर्सांचें भुरगें कठीण राग दाखयता, वडिलांक मारूंक वता, ताच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, बांदतेल बऱ्यान जावंक, कान दूख गूण जावंक, बीटेक सिकाप बऱ्यान संपोवन बरें काम मेळोवंक, गर्भाकोशांतले गेड्डे गूण जावंक, बेजाराय पयस वचोंक, पाट दूख पेंटा दूख गूण जावंक, तकली पडापड गूण जावंक, वर्टिको सायनेस गूण जावंक, काजारी जिवितांत सोडदोड करून जिवंक, आमाल पियोवणे सुटोवंक, फायल्स पिडा गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, कामाच्या जाग्यार समाधान मेळोवंक. ह्या तेसावांक मोगाच्या न्हू आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी वेलांकांनी सायबीण लागीं सांगाता मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीक आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्ल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रे भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उब्यांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीत आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उब्यांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीत आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उब्यांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडीत आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयले बोटी वर्ता मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रमाणाक मेळोवन तुज्या सगळींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार पसळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळण वाडीत मनात रेखतां. ये दुखेस्त तांच्या बुजवणे देवाचो पोत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर्व बरीं कामां जेच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत हांव कालतेपणी तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी आमची बाब तुजेशी पावो दे. सोमी तूं
तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सुखसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोंडदारा तुजी मीठ मेर नासलेल्या दयाळाय लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं विरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसो तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. करता हरसून तुका गायता बरी मोगाळी माये. तुझे लागीं येता आदर तुजो मागता बरी आमचे शेखाये. बर तूं आमकां शेगू दानी जियोंक आमी सुपोळची न्ही. बर तूं आमकां शेगू दानी जियोंक आमी सुपोळची न्ही. तुजे मायबाणाचे ओडवे वागय आमकां दैवी मोगान. भक्तीन नमान करता भक्तीन नमान करता हरसून तुका गायता बरी मोगाळी माये. तुजे लागीं येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेखाये. भक्तीन नामान करता हरसून तुका गायता मोरये मोगाळी माये. तुजे लागीं येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेखाये. उलो तुका मारता आमी सुख दुखान लाभय सांगा. उलो तुका मारता आमी लाभ दुखान लाभय ससा. पत्कीची सांडू आमी वागोंक सदां दैवी कृपे. भक्तीन नामान करता हरसून तुका गायता मोरये मोगाळी माये. तुजे लागीं येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेखाये. भक्तीन नामान करता हरसून तुका गायता मोरये मोगाळी माये. तुजे लागीं येता आदर तुजो मागता मोरये आमचे शेखाये. बर तूं आमकां शेगू दानी जियोंक आमी सुपोळची न्ही. बर तूं आमकां शेगू
나니 지요 아미수 볼치니 तुझे माई पानाची ओढवे वागून सदा दैवी मोगा भक्ती नामान करता तुका गायता मोरी मोगाळी माये तुझे लागी येता आदर तुझो माता मरिये आमचे शेकाये भक्ती नामान करता हरसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागे येता आदर तुझो माता मोरिये आमचे शेकाये मोरिये आमचे शेकाये मोरिये आमचे शेकाये मोगाळ पुता सवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां वेलांकणीचे माये आमा बसत दर्या शुक्र आमा बसत मग बापाची आणि भुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.